सेम पड़ा सेम है आमकां क्वेश्चन करपा जाय न्ही तो ना तूं कंपाउंडर ऑफिसर आहा न्हू कोण ड्राफ्टमॅन आहा ड्राफ्टमॅन आसतलो आनी कोण आसतलो आमी रिपोर्ट व्हरपा येयला आमी कंप्लेनी घातल्या आमी रिपोर्ट व्हरपा येयला खूब आहा पळय सायबा हें सगळें तुका दाखोवपाची आमकां गरज सगळें लायव्ह आहा सगळें पेपरार आहा सगळें आहा 2 जाण कित्याक 2 जाणांचे कंप्लेंट हांगा विलेजर आहा लोक आहा सगळ्यांचे कंप्लेनी हांगा आमी सगळे कंप्लेनी घेवन 2 जाण वचून फायदो कांय ना 2 जाण वचपाय ना ऑफिस कोणाक करता 2 जाणां गव्हर्मेंट ऑफिस मध्ये अरे 21 कंप्लेंट सगळे कंप्लेंट आसा लोक अरे एक कंप्लेनीक 2 जाण कित्याक वयतले आमचे बाकीचे सगळे कंप्लेनी आसा 2 जाण कित्याक आनी 2 जाण वचून कितें करतलो तुमी कितें ऑर्डर दिला ऑर्डर कितें येयला तुमकां म्हाका ऑर्डर कितें येयला तुमकां कसली ऑर्डर येयला आमकां हाडोवपाची कसली ऑर्डर येयला दाखया मरे ऑर्डर बेश्टी तुमी गेट बंद आतां आमी येयला हांगा हाडोवपाचें हें कोणें सांगलां हाडोवपाक कोणें सांगलां पयलीं तेच म्हणटा तुमकां ऑर्डर कितें आतां एमएलएन ऑफिसान वचपाचें ना लोकांनी कंप्लेंट घेवन वचपाचें ना लोकांनी वचपाचें अरे एमएलए म्हणजे बाकीचे आहा न्हू लोक लोकांची सायनी आहा लोकांची सायनी आहा प्रत्येकाची डिफरंट आहा तेंच्यांनी विलेजरांची सिग्नेचरी आहा सगळे कंप्लेंट आसा तुमकां कितें ऑर्डर येयली ती दाखय तुमकां ऑर्डर म्हाका आमकां हाडोवपाची कितें ऑर्डर येयली ती दाखय पीसीबी डिपार्टमेंटान आयज लोकांनी वचपाचें ना अशें खंय बरयल्लें आसा ना तुमच्या कडेन ऑर्डर येयला ऑर्डर कितें ऑफिशियल ऑर्डर कितें आसा ती दाखय आमकां हाडोवपाची आमकां कळपाक एज पर रूल तुमचे कडेन कितें ऑर्डर ऑफिसान कोणें हाडयला आयज वचपाचें ना म्हणून कितें येयला हो पळय वयता तो पळय पळय इट्स अ पब्लीक ऑफिस अरे तुम्ही दिल्लीकारांक वचपाक थंय दिता मरे आनी आमी गोंयकार भायर रावपाचे आमदार हांगा भायर रावपाचे लोक हांगा भायर रावपाचे गोंयकार दिल्लीकार सगळे भितर वयर टीसीपीन बोल्ले आहा सुशागार आनी ग्रँड येता तो मनीस भितर आहा मरे आय तो कितें करता भितर आय
हा तांकां अलाउड आहा भितर आनी आमकां ना. तुमची कितें ऑर्डर आसा ती दाखया. कितें ऑर्डर आसा आमकां हाडोवपाची नाल्यार आमी सगळे भितर वयता. दाखया मरे ऑर्डर. कोण आसा कोण मॅजिस्ट्रेट येयला दाखय. मॅजिस्ट्रेट ऑर्डर दाखय म्हाका. ऑर्डर दाखोवंक जाय. मॅजिस्ट्रेट कोण आसा मामलेदार आसा. तुमचें नांव कितें. संजीवनी सातळजे. कितें म्हणून आसा तुमचें पोर्टफोलियो. कितें आसा तुमचें जॉयंट मामलेदार. ओके जॉयंट मामलेदार. तुमकां आतां कितें तुमकां ऑर्डर कितें काडल्या तुमी. म्हाका हांगा लॉ एंड ऑर्डर आसा. कितें लॉ एंड ऑर्डर सिच्युएशन. कसलो कितें लॉ एंड ऑर्डर. इट इज एज पर द डायरेक्शन गिवन बाय द कितें कित्याक वाय टेलिफोनिकली बीन कितें डायरेक्शन दिलें तुमकां. कितें लॉ एंड ऑर्डर सिच्युएशन कितें जालें. कोणाक कितें केला. लॉ एंड ऑर्डर कितें केला. कितें सांग. कोणाचें कितें जाला सांग. कोण वेपन घेवन येयला. लोक आसा कोण वेपन घेवन येयला. फायली घेवन येयल्या. पेपर डॉक्युमेंटेशन घेवन येयल्या. तर हे वेपन आसा ती तुमी दियात. फूल हे घेवन बाज करून डीसीपी डिपार्टमेंट सगळे आख्खे गोंय विकतले. इनलिगल एक्टिविटी करतले. सगळ्यांक नाका आसले परमिशन दितले. आमी वयर रावतले. आमच्या मतदारसंघात इनलिगलिटी करतली. तुमकां भंय दिसता तेका तुमी तेच्या कडेन राहा थंय. आमी कित्याक वयर रावपाचे. हे पळय सगळे इनलिगल दिला. आनी सगळे न्हू आमी सगळे ते न्हू. आतां लॉ एंड ऑर्डर जो डेप्युटी कलेक्टरान सांगला पळय तुका टेलिफोनीक कितें वॉटेवर कितें सांगला पळय. आमकां आतां आर्जीक 8 वर्सां जालीं. अजून मेरेन आर्जीन खंय लॉ एंड ऑर्डर केला जाल्यार तें दाखोवचें. तुमच्या कडेन प्रूफ आसतलो. एक कडेन पासून लॉ एंड ऑर्डर सिच्युएशन क्रिएट जाला. वायलन्स जाला नाल्यार आनी कितें जाला पळय. लॉ ब्रेक केला न्हू जाल्यार दाखोवचो. बेश्टेच लॉ एंड ऑर्डर. आनी वयल्यान हेच्या पयलीं बेश्ट्यो कंप्लेनी आमचेर घातल्या पळय त्यो पासून कोर्टान भायर मारल्या. लॉस जाले तुमकां. लॉस जाले तुमकां. म्हाजेर तडीपार घातले ती भायर मारल्या. कलेक्टराक लॉस जाले. तुम्ही बेश्टी नाकातली एलिगेशन घालता. स्टॉप म्हणजे कितें. अरे करूंकूच शकना. मॉब म्हणजे कितें. मॉब न्हू तो. इट्स नॉट अ मॉब. मॉब म्हण नाका तेका. तो मॉब कितें. जनरल पब्लीक तो मॅडम. मॉब न्हू. मॉब म्हणजे कितें. मॉब म्हणजे हांगा कितें मारामारी करपाक येयला मॅडम आमी. हे मॉब कोणाक कितें केला. मॉब लोकल येयला. लोकलांक मॉब म्हण नाका. मॉब म्हणटा रिप्रेझेंटेशन तुम्ही सगळ्यांचे घेऊन आयले. आमी मॅडम हेचेर आतां हे मॅडम हे आयजूच दिवंक ना. अशे कितलेशेच कंप्लेनी सिरीज ऑफ कंप्लेना जेचेर ते एक्शन घेना. तेका लागून सगळे विचारपाक येयला बाबा आमच्या कंप्लेनीचेर कित्याक एक्शन घेना. कित्याक आयचो आनी कालचो विशय न्हू. लास्ट 2-3 वर्सां जालीं आमी सिरीज ऑफ कंप्लेंट 25 कितें तरी फायलां आमकां कंप्लेंट्स आसा. 25 कंप्लेंट हेच्या कडेन एकटे कडेन. हे एका डिपार्टमेंटान 25 कंप्लेंट जेंचेर एक्शन कांयच ना. 0. 3 वर्सां जालीं 0. आतां तेचेर तुमी एक्शन घेवपाक जाय आसली. एक्च्युअली तुमी आमचेर घेता. मॅडम पूण आमी 2 जाण 3 जाण वचून कितें विचारता. म्हाका एक सिंपल विचारपाक जाय. म्हाका एक सिंपल विचारता. खंयच्या कायद्यान बरयला की आमी ह्या डिपार्टमेंटान वचूंक शकना. खंयच्या कायद्यान दाखय म्हाका कायदो. ना दाखय कायदो दाखय म्हाका. खंयच्या डिपार्टमेंटान बरयला तो. मॅडम काल आमी सगळे वचपाक कायद्यान बरयला म्हाका कायदो दाखया. मॅडम काल आमदारान इन्स्पेक्शन आपयल्लें. आमदार सकाळच्यान दनपार मेरेन थंय आसलो. ते इन्स्पेक्शनाक जे इन्स्ट्रुमेंट घेवपाक जे डिवायस घेवन येवपाक जाय आसले ते घेवन येवंक ना. अर्धे इन्स्पेक्शन करून ते पळय. रिपोर्ट दिता म्हटलेलो आमकां सांज मेरेन. रिपोर्ट दिवंक ना अजून मेरेन. सो आमकां क्वेश्चन करपाक तेका रायट आसा. तो असो पळटलो गव्हर्मेंट सर्वंट आनी आमी वोगी रावतले लोक. हे कशें जातले. एक आमदार आसा. नॉर्मल मनीस रिप्रेझेंटेटिव्ह आसा. ऑफिशियल लेटर केला. आमी इनलिगल करूं नका. कोण इनलिगल करता पळय तांकां तुम्ही सपोर्ट दिता. 3 वर्सां मॅडम एक कंप्लेन घेवन बसप. 3 वर्सां विचारपाक सोदता तांकां ते कशी परमिशन दिल्या ती तुमी आमकां वचपाक दिना. लोकांक कळपाक जाय तेंच्या गांवांत परमिशन कशें दिलें तेंचे. आनी कायदो कसलो. लोक क्वेश्चन करतलो तेंच्या गांवांत परमिशन. लोकांक उदक मेळना. एज अ गव्हर्मेंट सर्वंट म्हाका एक सांगा. तुमी खंयच्या कायद्यानुसार आमकां हाडून हांगा दवरता. म्हाका सगळ्या लोकांक हाडून कशें दवरता तुमी हांगा म्हाका. खंयचो कायदो. एज पर रूल तुमी दाखय हाडोवपाक शकता ना. आनी गेट बंद करपाक शकता. तेणी धाडला हांगा. तुम्ही राजेशाक फोन मारा. ते राजेशाक विचारा की बाबा त्याच्याकडे गेल्ले तेन्ना तेणी आमकां कितें सांगला. तुम्ही हांगा वचा म्हणून डेप्युटी ह्या ऑफिसान.
आम्ही तुम्ही हांगा रावले आम्ही थंय वचूं शकताले आमचो प्रोटेस्ट करपाक तेका हे करपाक आमकां प्रोटेस्ट करपाक ना आमकां हांगा येवन तेका क्वेश्चन करपाक जाय आमी थंयसरूय वचपाक शकताले तुमी सगळीं हांगा आसली तुमकां दावत थंय येवचें पडटलें आसलें त्या ऑफिसान आमकां डायरेक्ट एंट्री करूं येताली काय ना आमकां जर मस्ती करपाक जाय जाल्यार थंय करता आसले आमी हांगा येवचे नासले तुमच्या कडेन मॅडम आमी तेका फक्त क्वेश्चन करतले तो ड्राफ्टमॅन कोण आहा पळय काल तेणी आमकां रिपोर्ट कित्याक दिवंक ना तेका तुमी हांगा पळय नाले तेका हांगा तेका गेटीच्या ह्या वाटेन दवर तेका हांगा दवर आमकां प्रॉब्लम ना तेका हांगा दवर आमकां ऑफिसानूच वचोंक जावचें ना तुमी हांगा रावा तेका हांगा दवरून सगळें आन्सर घेवया म्हाका एक सांग जेन्ना हांवें काल इन्स्पेक्शन मागलें तो पळोवन कित्याक गेलो ऑफिसर ना तेका हांगा आबो न्ही ना 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 मॅडम ना तेका हांगा आबो न्ही तेका आबो न्ही जे कन्सर्न ऑफिसर आहा तांकां हांगा पळय मेन एकट्याकूच न्हू 3-4 जाण कोण मेन आसा पळय तेका कोण परमिशन दिला सायनी कोणाचे आहात पळय हे जे आसा अशोक कुमार ओके हो एक जालो मागीर हो तुवेकर म्हणून एकटो आसा मागीर आनीक कोण दिवकर हेंकां पळया हेंकां सगळ्यांक हांगा पळय आमकां जाय आमकां क्वेश्चन करपाक जाय मॅडम आमी भितर वचात ना आमकां भितर वचपाक खास ना तेका हांगा पळय आमकां क्वेश्चन करपाक जाय जालें आमकां भितर ऑफिसान वचून काय करपाक मॅडम तुमी आतां वाटेर रावल्यान तेका हांगा पळय गेटीच्या पयसर दवर न्हू आमी तेका तुमी फूल प्रोटेक्शन दिल्लें आहा तेका हांगा दवर तुमकां आमकां वचपाक दिवपाची ना आमकां थंय भितर पळोवपाक नाका गव्हर्मेंट ऑफिस कितें चल्लां कितें ना तें लास्ट इयर आमी 24 वरां थंय बसलेले कांयच करूं ना एक फायल मिस करूंक ना कांयच करूं ना पुलीस सगळे तुमचो रिपोर्ट आहा सगळ्यांक खबर आहा तेका तरी पूण तुमकां वचपाक जाय तेंकां हांगा पळय आमी क्वेश्चन करता कांयच करूंक नासले आमी तरी आपय तेंकां अरे मॅडम आमकां दोग जाण पळय आमकां दोग जाण वचपाचें हांगा लोकल आसा फाल्यां लोकल मागीर आमकां क्वेश्चन करता की आमी कितें करता काय म्हणून आमकां तें नाका तेका हांगा सगळ्यांक आन्सर आयकोनी सगळ्यांची कंप्लेनी आहा मॅडम 25 कंप्लेनी आहा रिपोर्ट मॅडम तेका तूं आफय तूं नाल्यार भितर वच आनी तूं तेका विचार तिसवाडीचे हांगाले आमचे कितले कंप्लेंट तेच्या कडेन आसा काय म्हणून फक्त विचार तेका तो सांगतलो आमचे पण लोकलांचे कितले आसा ते आमकां खबर ना ते कितले आसतले म्हाका ते 100 वयर आसतले हे आन्सर करूंक जाय न्हू तेंच्यांनी मॅडम एवरी टायम कितें आमी कितें टायमपास करूंक येयल्या कळटा म्हणजे कितें इन्स्पेक्शन करपाक सोडून जाय तशें सगळे प्रेस आसा प्रेसा फुड्यान जागेलो असो ओके कितें आनी पयर तेणी कितें केला इन्स्पेक्शन मारला हांगा आनी इन्स्पेक्शनाची डेट ना कोण कितें काय ना हे कितें टायम ना कितें ऑफिसान बसून करतले मॅडम हे आमी सहन करता तेका पळय हांगा आनी तो एकटो सांगता आधार कार्ड खंय खंयचे आधार कार्ड तेका मॅडम हांगा पळय आधार कार्डाची गजाली आमकां सांगता हांगा पळय आमकां प्रॉब्लम काय ना आमकां भितर वचपाक आमकां खास ना आमकां आमचे आन्सर जाय दॅट्स इट आमी आन्सर घेता सिंपल आमचो डिमांड आमकां आन्सर जाय आमचो कालचो रिपोर्ट जाय आमी वयता तेणी आमकां प्रॉमिस केल्ली थंय विरेश बोरकर तेचे सांग ते दिवकर अशोक कुमार आता अशोक कुमार ना सध्या बांदोडकर आसा मागीर तुवेकर ते आसा अजून आनी दिवकर ड्राफ्टमॅन दोगी आपय तेंकां आनी दुसरे कंप्लेंट कोण आहा पळय ना तेंकां आपय ते ऑफिसर मेन कोण आहा तेंकां आपय फक्त आमकां आन्सर दी रिपोर्ट दी आमी वयता आमकां काय प्रॉब्लेम ना वचन हांगा रावपाक आनी मॅडम तेका तें विचार कितले कंप्लेनी आहा ते तुकाय कळपाक जाय गोंयची कशी पाट घालता ते आयज आमी हांगा सगळे येयल्या कित्याक काल तुमकां खबर आसा जो आमी इन्स्पेक्शन मागलेले बांबोलीम वर्ल्ड वायड रिसॉर्ट जो आसा जो बांबोलीम काम चालू आसा आनी इनलिगली हो जो टीसीपी डिपार्टमेंट आसा हेंच्यांनी इनलिगली हेका अप्रुवलां दिल्ली आसा तेका EIA क्लियरन्स ना तेका जो रोड बीच आसपाक जाय तो ना थंय कितलेशे गार्बेज मॅनेजमेंट जावं उदकाचे मॅनेजमेंट जावं जो इलेक्ट्रिसिटी मॅनेजमेंट हेजो कांयच तेंच्यांनी हें दिवंक ना रिपोर्टान कांयच ना सो हें सगळें विचारपाक लागून आयज हांगा येयल्या तेका काल सांगलेलें आमकां रिपोर्ट दिवचो म्हणून कालचे काल सांजचो तरी सांजचो आमकां रिपोर्ट मेळूना आयज आमी विचारपाक येयल्या परत की रिपोर्ट केन्ना मेळटलो कित्याक अशी इनलिगलिटी चल्ल्या दुसरे जे ग्रँड आहाय ताचे फाटल्यान जो इनलिगल कन्स्ट्रक्शन चल्ला हेकाय हेंच्यांनी परमिशन दिला टीसीपीन कॉन्क्रीट हॉलाचें सो हें कशें परमिशन दिला तेंय विचारपाक येयला आनी तेका सायड इन्स्पेक्शन मागलेलें तें सायड इन्स्पेक्शन करचें धाडून एकूच पयलेच सायड इन्स्पेक्शनान ताणें पाव मारली एकूच सायडीच्यान नाद जालो तो म्हणल्यार हे जे अधिकारी आसा म्हणल्यार गव्हर्मेंट अधिकारी हे बिंदास विथ पुलीस प्रोटेक्शन बिंदास रावतले आनी गोंय काबार करतले आमचो सानंद्रे मतदारसंघ काबार करतले आमची जी शेतां भाटां दोंगर सगळे सोंपोवन उडयतले न्हंयो वाचून सोंपोवन उडयतले तुमकां कांयच पडलेलें ना अप्रुवलां दिता तेन्ना बिंदास आसता मरे आनी आतां आमी येयले तेन्ना भिवन लिपोवन कित्याक रावता
तुमकां दिल्लीकारांकडे वचपाक तुम्ही रोखडेच पावता, गोंयकारांकडे येवपाक जाय तुमचे कडेन. गोंयकार जेन्ना तुमकां विचारपाक येता तेन्ना तुम्ही धांवता, फाट दाखोवन धांवल्या. काल प्रेस भावांनी पळयला, फाट दाखोवन धांवला. थंय कितल्यो स्प्रिंगी आसा. आयज कुर्का बांबोलीम विलेज पंचायत जी आसा तितून सगळ्यांकून चड गोंयान स्प्रिंगी आसा, 15 स्प्रिंगी आसा. आनी हे ग्राउंड वॉटर जे आसा इतलो डेप्थ मारलेलो आसा विथआउट हे क्लियरन्स. थंय आख्ख्यो स्प्रिंगीचो उदक जे सकयल येता सगळ्यांनी पळयल्लें आसा आनी उदक पंपीन आउट करचें पडटा. हांगा सगळी डिपार्टमेंटां आसा, एवरी टायम पोटां दाखयता TCP म्हणून. पंचायत थंय सुशेगाद आसा. पंचायतीन गेल्यार पंचायतीचो सरपंच पळयता, सेक्रेटरी पळयता. हांगा TCPन येयल्यार हांगा पुलीस प्रोटेक्शन 3 पुलिसांच्यो बसी. अरे बाबा कितें करूंक येयल्या आमी? आमदार हांगा येयल्या, हांगा गांवकार येयल्या, गांवचे लोक येयल्या, कितें करूंक येयल्या? 3 पुलिसांच्यो बसी. हांगा बांगलादेशी जे हांगा येयल्ले रोहिंग्या हांगा येयल्ले आसा, रोहिंग्याक धरपाक वचपाक 3 बसी धाडपाक जायना. मागीर आमकां गोंयकारांक आडोवपाक लागून TCP डिपार्टमेंट आसा जितून आमकां अधिकार आसा, आमकां रायट आसा एज पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. ते भितर वचपाक लागून आमकां हांगा बसी दवरिल्ल्या, पुलिसांच्यो हाडून दवरिल्ल्या आनी पुलीस हांगा गेटी घालता. खंयच्या कायद्यानुसार गेटी घालता हेंय आमकां कळपाक जाय. आयज हो कायदो सांगपाक रेडी ना. हांगा जी मॅजिस्ट्रेट येयल्या, जॉयंट मामलेदार येयल्या, ती कायदो सांगपाक रेडी ना. ती खबरूच ना कायदो कितें आसता तो. कशे सिटीजनांक तुमी आडोवंक शकता भितर वचपाक? कितें लॉ एंड ऑर्डर सिच्युएशन केलें आमी? कोणाक कितें केलां? काल थंय आसले तेंच्यांनी बाउन्सर हाडले. तेंच्यांनी त्या दिसा गेलो तेन्ना हांव एकटो आसलो आनी प्रेस भाव आसले तेन्ना बाउन्सर हाडले. तेन्ना खंय गेल्ले पुलीस प्रोटेक्शन? तेन्ना आमदाराक प्रोटेक्शन नाका आसलें? 10 बाउन्सर हाडले, भायले बाउन्सर हाडले. तेन्ना खंय गेल्ले पुलीस? खंय गेल्ले प्रोटेक्शन? खंय गेल्ले? तेन्ना प्रोटेक्शन दिसना. म्हटल्यार ह्या दिल्लीकारांक जे सपोर्ट करता, ह्या TCP डिपार्टमेंटाक, ह्या विश्वजीत राण्याच्या चमच्यांक हेंका सपोर्ट दिवपाक जाता. ह्या चमच्यांक हो TCP मिनिस्टर व्हडली शाणपणां सांगता पळय ताका सांगपाक येयला की बाबा तुजी शाणपणां जी आसा ती घरा दवरी, ती 70 दवरी, हांगा येवन शाणपणां सांगू नाका. इनलिगल आमच्या मतदारसंघात करता आनी तुमी शाणपणां व्हडली सांगून दाखयता, भाशणां व्हडली दिवन दाखयता. आतां कित्याक हाडून दवरिला? तर वचपाक दिया. कित्याक दिना? हो गोंयकारांकडे मागता. हे जे BJP सरकार आसा हो फोटिंग सरकार जाल्लो आसा, हो करप्ट सरकार जाल्लो आसा, हो करप्शनान डुबलेलो आसा. तेका लागून आमकां हाडयता, हांगा गेटी घालून हाडयता. हो सरकाराक फक्त जाला पयशे कशे करपाचे पळय, बॅगां कशी घेवपाची दिल्लीकारांकडल्यान हेच चडलां. दिल्लीकारांक कशें विथआउट ह्या क्लियरन्स म्हटल्यार एनवायरमेंट क्लियरन्स नासतना लोकांक कॉन्फिडन्सान घेनासतना हेंच्यांनी हांगा अप्रुवल दिल्या. कोणाक दिल्या? वर्ल्ड वायड डिसायड. कोण? हे दिल्लीकार. खंयचे येयल्या? दिल्लीच्यान हांगा येयल्या आनी दादागिरी चल्ल्या. आनी थोडी थंय येवन शाणपणां सांगता की बाबा कोणान विकलो. तुजी कोणान विकलो पळय तेंय काडटा. तूं खंयची पळय ती गोंयची काय आनी खंयच्यान येयल्या पळय तेंय काडटा भायर. राव मातशें. सगळी हिस्ट्री काडटा. तो जागो कोणाचो, कसो हडपला, कितें केला आनी खंय गेला पळय A to Z डिटेल काडपाचें आसा. राव सारकें काडटा. आमी बेश्टे विथआउट डॉक्युमेंटेशन उलोवपा ना. मागीर जेन्ना डॉक्युमेंट मेळटले पळय तेन्ना तुमची कशी जे एक्सपोज करपा आसा पळय ते सारकें करता. तुम्ही जो हे घेतलेलो आसा, जो स्टँड घेतलेलो आसा इनलिगल करपाचो हो TCP मिनिस्टरान विश्वजीत राण्यान, थंय जो TCPचे अधिकारी आसा ते हांगा रिपोर्टान दिता, जे RTI रिप्लायान दिल्ले आसा. हे पळय क्लियर कर, RTI रिप्लायान दिल्ले आसा की सायड इन्स्पेक्शनाक येयला तेन्ना डेट आनी टायम नॉट मेन्शन्ड. म्हटल्यार हांगा ऑफिसान, ह्या ऑफिसान बसून म्हटल्यार हे कितें जाला, हे असेंब्लीकून वयर, असेंब्ली पासून लागना ह्या ऑफिसाक. ते कायदे करपाचे न्हू, हे कायद्याच्या वयर जाल्ले आसा ऑफिस. हे TCPचे ऑफिस जे आसा पळय हांगा ह्या ऑफिसान बसून हे परमिशन दिता. इन्स्पेक्शन काय ना, कांयच ना इन्स्पेक्शन. समज आसले नाल्यार ते डेट आनी टायम घालतले आसले. बाबा खंयच्या दिसा आमी गेल्ले इन्स्पेक्शन करपाक आनी खंयच्या दिसा वचोंक नासले. कायदे कोणाक लावन आसा? हो भाशणां दिता, असेंब्लीन रावन व्हडली भाशणां दिता. 39A अमेंडमेंट, 17(2) अमेंडमेंट, सगळी अमेंडमेंटां हाडून तांच्यांनी गोंय सत्यानाश केले. आनी अशी इनलिगल कायदे पासून ना, ती पासून हाडून गोंय काबार करता. कायद्यानूच ना. अरे तुझे TCP ऍक्ट वाच. विश्वजीत राण्याक सांगता TCP ऍक्ट वाच आनी त्या TCP ऍक्टा प्रमाणे तुवें दिला काय ना ते पळय. त्या बोर्डार थंय बसयता कोण गायतोंडे म्हणून बसयता आनी तोच गायतोंडे कितें करता, RCC कन्सल्टन्सी करता. ह्याच प्रोजेक्टाक, सगळे प्रोजेक्टाक हेच चालू आसा. आयज हांगा अशें पळय आनीक प्रोजेक्ट आसा ज्या प्रोजेक्टांक तेंच्यांनी परमिशन दिल्या. हे पळय हांगा RTI रिप्लायज आसा. ही RTI रिप्लायन दाखयता की 10 मीटर रोड आसा, 10 to 15 मीटर, आनी थंय ग्राउंड रियलिटी पळयल्यार कांयच ना. आनी हे तुमचोच प्लॅन दाखयता. हो पळय, हो तुमचो प्लॅन. हो तुमचो प्लॅन कितें दाखयता पळय, सर्वे नंबर 34/3/B. ह्या हांगा प्लॉटिंग आसा, हांगा हिल कटिंग चालू आसा सद्याक. थंय हिल कटिंग करून माती हांगा घालता. आनी तुमी हो पळया हे एक्झिस्टिंग रोड, प्रपोज रोड,
आता प्रोपोज रोड तेंच्यांनी 10 मीटर दाखयला, एक्झिस्टिंग कितलो आसा 3 मीटर, कितलो 3 मीटर रोड आसा. मात ते कितें करता, प्रोपोज रोडाचेर परमिशन दिला. आनी जो CTP त्या दिसा हांव गेल्लो CTPन मुद्दाम ताका विचारलें, बाबा प्रोपोज रोडाचेर तुम्ही परमिशन दिवंक शकता काय ना. ताणें क्लियर कट आन्सर दिलो, ना म्हणून. आनी खंयच्या कायद्यानुसार तुम्ही हो तांकां परमिशन दिलें? ह्याच CTPची सायन, ह्या डेप्युटी टाउन प्लॅनरांची सायन आसता, ह्याच ड्राफ्टमॅनांची सायन आसता. म्हणजे खंयच्या कायद्यानुसार तुम्ही तांकां परमिशन दिले? हायकोर्टाचे डायरेक्शन आसा, हायकोर्टाची ऑर्डर आसा, एज पर TCP रूल दिवपाक शकना. सो हे खंयचे कायदो हाडटा? हे गोंयकारांक काबार करपाक कित्याक? हेच्या फुडें आख्खो जो रोड आसा, फुडें घरां आसा सगल्यांची, सायडीच्यान सगळीं घरां आसा, ती घरां आख्खी मोडून वयतली फाल्यां हो रोड जालो जाल्यार. हे वयतले कोर्टान, ते म्हणटले आमकां दाखयता आसतना आमकां 10 मीटर रोड दाखयल्लो आनी 10 मीटर प्रोपोज रोडान पास केल्ले म्हणटले. आनी ते कोर्टान वयतले आनी आमची गोंयकारांची घरां जी आसा आख्खी सायडीच्यान दोनूय सायडीच्यान घरां आसा, आख्खी घरां मोडून वयतली. आनी हे गोंयान प्रत्येक कडेन जाता, प्रत्येक कडेन. तुम्ही पळया, आरपोरा वचून पळया, काल निल्ला पळया कशें केल्या ते. गोंयकारांची कितें आसा ते मोडून उडयले. ह्या बायलांच्यो बसते सांबाळपाक हो मोविन गुदिनो भाशणां व्हडली, बाबा आमी हम कुछ नहीं होने देंगे, कन्नडान बसून उलयता दिसता. थंय कोण दिगंबर कामत येता तोय हे सांगता, मैं जब तक जिंदा हूं तब तक कुछ नहीं होने दूंगा. अरे कुछ नहीं होने दूंगा, तुम्ही गोंयकारांचेर आड येता आनी ह्या बायलांक तुम्ही बिंदा सपोर्ट करता आनी तांकां राखून दवरिता. हे फोटिंगपणां जी आसा ती हद्द पार केल्ली आसा. आयज गोंयकारांची तुमकां हे पळय कशें हाडून दवरिला तो. हो खंयचो कायदो? कसलो कायदो केला? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हेंच्यान चेंज केला कितें? गोंयान दुसरें कॉन्स्टिट्यूशन लागला? अरे गोंयचें कॉन्स्टिट्यूशन दुसरें लागला? रिपब्लीक ऑफ गोवा केल्या, कितें केला? जो कायदो सांगता, अमेंडमेंट सांगता, जी एक्टा सांगता, ह्याच एक्टा प्रमाणे आमी हांगा येयल्या विचारपाक. मात हे आमकां दिना कायदो, हे आमकां भितरूच वचपाक दिना. सो ही जी आसा ही हुकुमशाही आसा BJP सरकाराची. हो विश्वजीत राण्याची, डॉक्टर प्रमोद सावंत जो चीफ मिनिस्टर म्हणटा तेणेच आयज हांगा होम डिपार्टमेंटाचे ऑफिसर सगल्यांक धाडलेले आसा, पुलिसांक धाडलेले आसा. हांगा रेव्हेन्यू मिनिस्टरान हांगा जे मामलेदार आसा तांकां धाडलेले आसा. म्हटल्यार कितें आसा? हुकुमशाही. गोंयान कितें चल्ला? हुकुमशाही. सालाजार म्हणटा पळय आसा पळय, तो सालाजार रूल तो गोंयान आसा. सद्याक हो रूल चल्ला गोंयान, तेका लागून अशें चल्ला. हे आमकां प्रश्न पासून करपाक मेळना, आमकां वचून विचारपाक पासून मेळना. आनी हे ऑफिसर, अरे जेन्ना हांकां मात रिस्पेक्ट ना, तुमी एटलिस्ट तुमचो रिपोर्ट दाखया, तुमी कितें बरयला, कितें केलां, इन्स्पेक्शनाक कितें केलां, तुमी डॉक्युमेंटेशन कितें केलां, हें कांयच दाखयना. फाट दाखोवन गेलो. अरे ड्राफ्टमॅन फाट दाखोवन गेलो, ना 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 म्हणटा आनी वचून वयर रावता. म्हटल्यार ही गोंयान परिस्थिती. आनी तुमी सगळ्यांनी पळयला कशें हे फोटिंगपणां करता ते. आमी रावले आतां सद्याक, ती कोणा कडेन उलयता फोन मारून, आमी ते ऑफिसर येता काय ना ते पळोवपाक रावल्या. नाल्यार आमकां भितर वचपाक जाय, आमकां क्वेश्चन करपाक जाय. सगळे लोक येयल्या, सगळ्या लोकांक क्वेश्चन करपाक जाय. आणि एक काल विश्वजीत राण्यान एक प्रेस कॉन्फरन्स घेतली आनी तितून तो सांगतालो की म्युन्सिपाल्टी एरियान आमी ग्रीन लॉंग्स तयार करतले, म्हणजे झाडां लायतले म्हणून म्युन्सिपाल्टीन. आता जेन्ना आरजीचो आता बोवाळ जालो आनी हेची नेगेटिव्हिटी जशी जावपाक लागली तेन्ना हो आता ग्रीन लॉंग्स तयार करपाची भाशणां करता. अरे ग्रीन लॉंग्स करपाक तुवें सिटीन जागो खंय दवरला पयलीं म्हटल्यार तो क्वेश्चन तुका. आनी दुसरो म्हटल्यार तूं गांवांतले लॉंग्स आहा ते काबार करतलो आनी सिटीनी हाडून लॉंग्स करतलो. कोणाक हे सिटीन लॉंग्स करता तयार? गांवांतले तुमी सगळी झाडां कापून तुमी उडयतात, सगळे कडेन परमिशनां दितात. 1 करोड स्क्वेअर मिटर जागो आनी कन्वर्जनाक एप्लिकेशन जाल्लेली आसा जी पेंडिंग आसा, जे जातले 1 करोड स्क्वेअर मिटर. इमेजिन करा, 25 लाख स्क्वेअर मिटर त्यांच्यानी कन्वर्ट केला ह्या 2 वर्सांक हे विश्वजीत राण्यान. आणि 1 कोटी आम्ही ऐकला फाटल्याच्यान खंय 1 स्क्वेअर मिटर वाडल्यान 3000 रेट चल्ल्या. सो इमेजिन करा, 1 स्क्वेअर मिटराक जर 3000 रेट चल्ल्या जाल्यार 1 कोटी स्क्वेअर मिटराक कितले हजार कोटी जाले? 3000 कोटी. 3000 कोटीचो आता उलाढाल जावपाची आई अंडर द टेबल. आणि हो ग्रीन लंग्स करपाची नाटकां करता. खाजन कितें हे कितें आमचे ते मेंग्रू वाचोवपाचे झोन करपाची नाटकां करता. हो विश्वजीत राणे नाटकां करपाक नंबर 1. आणि एका ह्या विश्वजीत राण्यांक फुल प्रोटेक्शन दिता सीएम प्रमोद सावंत. हे पळय पुलीस धाडला. सीएम प्रमोद सावंत फुल एका प्रोटेक्शन दिता. सीएम प्रमोद सावंत हांगा जो CTP बसला जे पर्सनल डिपार्टमेंटान पडटा ताका एक्सटेन्शन दीत आसा. जे सगळे मेळोन हांगा गोंय काबार करता. गोंयाक मेळोन हे गोंय काबार करता. आनी सगळ्या लोकांक सांगपाक सोदता, आयज जे प्रोजेक्टांक प्रपोजल मेळटा विरेशान दाखयला 10 मीटर तेंच्यांनी प्रोपोज रोडाचेर तेंच्यांनी परमिशन घेतला. हेच्या पयलीं आमी प्रोपोज रोडाचेर परमिशन दिल्ले ते आमी प्रोजेक्ट बंद उडयल्ले आसा. ते प्रोजेक्टांचेर हेंच्यांनी परते परमिशनां तांकां दिल्ली आहा. आनी आतां गोंयकारांची रस्त्या वयली घरां मोडून सगळ्या लोकांक सांगता, तुमचे गांवचे जे
रोड आसा हे टीसीपी प्लॅनाचेर 25 मीटर 15 मीटर 10 मीटर अशें तेंच्यांनी प्लॅन केल्ल्या प्रोपोज केल्ल्या. आता ते प्रोपोज रोडाचेर हे परमिशन दिता जे अलाउड ना. आता कोर्ट कितें म्हणटा रस्त्या सायडीक कितें ते उडय. आता रस्त्या सायडीक जर 25 मीटर जर तो रोड केला कोर्टाक दिसतले 25 मीटर रोड त्यांनी प्रोपोज केला तो आसपाक जाय म्हणून. पूण कोर्ट पोवचोना. आता थंयसर रस्त्याचेर बाबा हे लोक केन्नाच्यान रावता कितें रावता हे सरकारान मांडपाक जाय. सरकार 25 मीटर रोड कित्याक करता सो दॅट तांकां व्हडले 400 फ्लॅट 500 फ्लॅट 15 विलो 20 विला हांकां लक्झरी विलांक परमिशन दिवपाक जाय. दिल्लीकारांक तुमच्या गांवांत हाडपाक जाय. प्लॉटिंगेचेर डिलिंग करपाक जाय. कन्वर्जन करपाक जाय म्हणून तुमची घरां मोडटा. आज निल्ला रस्त्याचेर मोडले आनी खंय मोडले. सगळे कडेन सर्वे चालू आसा. कोर्टाची ऑर्डर आसा ती बरी आहा पूण तुम्ही रोड कोणे सांगला तुमकां 25 मीटर आनी 10 मीटर दाखोवपाक. ज्या गांवांत 3 मीटरचो रोड आसा त्या 3 मीटरच्या रोडाच्या सायडीक हजारांनी वर्सां लोक थंयसर आसा. पयलीं पांय वाड आसले मागीर मातशे व्हडले रोड जाले तरी लोकांनी तो सायडीची घरां आसली तेन्ना काडली. म्हणजे एवरी टायम दिल्लीकारांक भितर घेवपाक तुम्ही एक्सपॅन्ड करीत रावतले रोड आनी आमच्या रोडा सायडीक जितली शॉपां आसा घरां आसा ती तुम्ही मोडीत रावतले. आमच्या गोंयकारांक डिस्प्लेस करतले आनी जे मायग्रंट वयर येवन रावला जे दिल्लीकार वयर येवन रावला रोडाच्या फाटले प्लॉट घेवन रावला तेंकां तुम्ही साल्वार करतले आनी तेंचे एंट्रीक लागून तेंचे व्हडले BMW ऑडी भितर वचपाक जाय तेंचे मटेरियल कन्स्ट्रक्शनाचे भितर पावपाक जाय म्हणून आमची घरां तुम्ही मोडटले. हे लोकांनी लक्षात दवरपाक जाय. 2021 जेन्ना हो रिजनल प्लॅन जेन्ना येयलो तेन्ना दिगंबर कामत आसलो काँग्रेस गव्हर्नमेंट आसलो. हे जे काँग्रेस म्हणून जे आमकां सांगतात पळय ह्या काँग्रेसीन हे 25 मीटर रोड केला लक्षात दवरा. तुमची घरां आयज घालयतलो जाल्यार काँग्रेस गव्हर्नमेंटान स्टार्ट केला आनी बीजेपी गव्हर्नमेंट पाड घालता. फुडलें एक्झिक्युशन बीजेपी हे दोगूय गठबंधन. हे दोगूय जाण दिल्ली पार्टी फक्त दिल्लीकारांकूच हाडून बसयतले आनी हेच नाटक चल्ला. हांगा गोंयांक लागून कोणाक पडलेले ना. लोकांची सगळ्यांची लोकांक वॉर्निंग दिता जर तुम्ही आरजीक आतां सपोर्ट करिना आरजी वांगडा रावना सगळ्यांची घरां मोडटली. गोंयांत पट्टे घालून रस्त्याचेर बसा मागीर भजन करीत आनी काय जावपाचें ना. रस्त्याचेर बसचे पडटले. तेच घरान लायला पळय ते पट्टे काडचे पडटले कित्याक घर काय हाडचें ना. ते खुड्याक लायला पळय ते पट्टे काडा गळ्यान घाला आनी मागीर रस्त्याचेर बसा आनी भजन करा. मोदी मोदी नमो नमो करून आनी फुगड्यो घाला. आमी सांगता पळय ती सगळी तुमकां फकाणां दिसताली. 7 वर्सां पयलींच्यान 8 वर्सां पयलींच्यान आमी हे गजाल तुमकां सांगता आनी आयज ते जाता. आयज मोडपाक घरां येयल्लीं आहा. आयज पंचायत टेपी वचोन लायता घरांक. हे सगळे नाटक जे चल्ला पळय हे बीजेपीन केला या काँग्रेसीन केला. आता तरी दोळे ओपन करा. सगळे दिल्लीकारांक आमचे गांव आमचे सगळे आमची स्टेट विकपाक हेंच्यांनी प्लॅन केल्लो आसा आनी हो प्लॅन आतांच न्हू. तेन्ना ताज कांदोळेचे ताज आख्खो कांदोळचो गांव घेवपाक सोदतालो स्वताची पंचायत तयार करपाक सोदतालो तेन्ना थंयसर एक्टिव्हिस्ट थोडे येयले गांवचे मोगी येयले गोंयचे मोगी येयले तेंच्यान तो प्रोटेस्ट केलो आनी ते ताज्याक तितलेच मेरेन दवरले. आयज नाल्यार आख्खो कलंगूट कांदोळचो गांव हो ताज्या कडेन आसपाचो आनी होच प्लॅन 1985 जाला. गोवा सिंधुदुर्ग आनी कारवार हे तिनूय एक झोन कमर्शियल झोन म्हणून दाखयला आनी आयज जर तुम्ही पळयत गोंयचे जे रोड येता ते कनेक्ट जाता कारवाराक गोंयचे रोड जाता ते कनेक्ट जाता सिंधुदुर्गाक. कित्याक हांगा सगळी स्टील लॉबी येवपाची आनी तेका लागून कोळसो गोंयच्यान ट्रान्सपोर्ट जावपाचो आनी तेका लागून हे रोड वायडनिंग सध्या चल्लेलें आहा. आता ते रिव्हर नॅशनलायझेशन जाला थंयच्यान आता ते म्हणटा कितें न्हंयच्यान आता कितें तरी बोटी स्टार्ट करतले. अरे कोणाच्या खुस्ताचेर आनी कोणाक गोंयकारान तुमकां डिमांड केला 25 मीटरचो. हांव हे सीएमाक विचारपाक सोदता टीसीपी मिनिस्टराक विचारपाक सोदता जो रिजनल प्लॅन आयज तुमी एक्टिवेट केला नोटिफाय केला ह्या रिजनल प्लॅनान खंयच्या गोंयकारान तुमकां आपल्या गांवांतल्यान 25 मीटर रोड मागला तो दाखया. एकट्यान तर दाखया. पंच सरपंच थोड्या लेमड्यांनी मागला आसतलो पंच सरपंचान सेटिंगा करून. लोकांनी कोणी सांगला आमकां 25 मीटर रोड मागला तो दाखया. आनी कोणाक लागून 25 मीटर रोड. गोंयकारांचें पॉप्युलेशन कितलें आहा. हांगा आयज 50% पॉप्युलेशन मायग्रंटांचें जाल्लेलें आहा. लोकांनी आमी मायग्रंट म्हणटा आमी भायल्यान लोक येता म्हणून आमी उलयता. कित्याक उलयता. आयज जो इन्फ्रास्ट्रक्चर जो डेव्हलपमेंट जाता हो आमकां जायना. हो इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट जाता मायग्रंटांक लागून तेंकां एकोमोडेट करपाक लागून तुमकां लागून न्हू. तुमच्या कडेन गाडी आसा पळय घरा कडेन तुम्ही घेवन दवरल्या पळय ती पोतयेन पॅक करून तुम्ही दवरला भायर काडपाक ताकद ना गोंयकारा कडेन. ही परिस्थिती आहा. पेट्रोल घालतलो जाल्यार ताकद ना. तुमच्या गाडयांक हे रस्ते न्हू आनी कितले गोंयकार हांगा आसा जेंकां इतलो रस्तो जाय कोणाच कडेन ना. सो लोकांनी आता अलर्ट जावपाची गरज आसा. जेन्ना जेन्ना आरजी आमी फायट मारता थोडे आमकां क्वेश्चन करता की आमी सेटिंग करता हेची बी टीम तेची बी टीम. अरे बी टीम म्हणून जेन्ना घर जेन्ना मोडटले पळय तुजे रस्त्याचेर आहा पळय तूं फाल्यां आरजीत कडेन येवचो पडटलो भीक मागपाक. 100% सांगता आरजीत कडेन येवचे पडटले प्रोटेक्शनाक. हे दिल्लीकार फाल्यां युरिया लेमाव कॅप्टन विरियाटो आनी हे येवचे ना. हे दिल्लीकारांच्या बॉल्सान आहात एजंट आहात हे बॉल्सान सगळे जाण ते काल प्रोटेस्ट करता काँग्रेस. कोणाचो राहुल गांधी आनी सोनिया गांधीक हे केले म्हणून गोंयकारांक लागून प्रोटेस्ट जायना म्हणून तुमचे तेंकां लागून तुम्ही प्रोटेस्ट करता. आनी हांगा मेगा प्रोजेक्ट हाडोवपाक आमचो आमदार झगडटा एकटोच. 39 एकटोच आमदार आख्ख्या गोंयान मेगा प्रोजेक्टांच्या अंडर झगडटा.
आमकां ऑफर येतात आयज पळय आतां सकाळी ऑफर येयल्या सकाळी एका बिल्डराची आयज सकाळी तुमकां कितें जाय तें म्हणून सांग म्हणून आमकां घेवपाक कळना आमची पार्टी चलोवपाक कळना हे घेवन आमी ते करपाक आमकां नाका कित्याक आमच्या लोकांनी आमच्या आमदाराक निवडून हाडला ना आर्जीक जी 90,000-92,000 जी मतां मारल्या पळय ती ट्रस्टान मारल्या ते विश्वासान मारल्या तो लोकांचो विश्वास आमी ओडपाचे ना आमकां तो ऑफिसर कोण तो हांगा जाय मॅडमीक ते आपय बेगीन हांगा त्या ऑफिसराक हांगा आपय आमकां क्वेश्चन करपाक जाय आमचे आन्सर जाय ना जाल्यार आमी भितर वचून क्वेश्चन करतले सिंपल आमकां आन्सर घेतल्या शिवाय हांगाल्यान आमी हालपाचे ना म्हणजे ना सर्कल काम स्टॉप करता म्हणजे आता काम स्टॉप आता ना आयज बसून आयज सकाळी बसून काम थंय चालू आसलें सकाळी बसून म्हटल्यार कितें चल्लां रातचे सद्दां चलता काल आमकां एश्युरन्स दिल्लें की बाबा हे काम चालू आसचें ना सगळें काम बंद आसतलें मशिनरी भितूर आसा आयज सकाळी बसून काम चालू आसा सकाळी म्हटल्यार व्हॅल्यू उरलेली ना हांगा कायदो कांयच उरलेलो ना कॉन्स्टिट्युशन बीन कित्याक दवरला हांव नको ते सारखे हे मारता पळय सांगता शाणपणां पळय सीएम मागीर विश्वजीत राणे व्हडले सांगता कायद्यानुसार करता कायद्यानुसार पळय रे कायदो खंय उरलो रे हे लोकांनी पळयलें लायव्ह आतां लायव्ह आसा म्हणून बरें जालें लायव्ह दिसता ना विश्वजीत राणेक हांवें मेसेज केली पळय हा जो येयलो न्हू तो इन्स्पेक्शन करपाक आमी तेका लागून येयल्या रिपोर्ट घेवपाक रिपोर्ट तेणें सांजचे पर्यंत दिता म्हणून जालें अजून दिवंक ना रिपोर्ट पण त्याचे पहिले काम स्टॉप करता हय स्टॉप काय लागना तुमच्या जाला काम स्टॉप जातलें सगळें काम बंद उरतलें आनी हिल कटींग चालू आसा अशें न्हू कितें हिल कटींग चालू आसा आनी जो कलेक्टरान नंबर दिला बाकी सगळ्यांक कॉल करून मेकळे जाले पूण कोणीच एक्शन घेयना ते म्हणटा कितें टीसीबीन परमिशन दिला एवरी टायम कितें टीसीबीन परमिशन दिला अरे बाबा हो टीसीबी म्हटल्यार कोण आणि एक इम्पॉर्टंट कुर्का गांवांत उदकाचो लोकांक सगळ्यांक प्रॉब्लेम आनी थंयचे आयज जे नॅचरल वॉटर आसा जो उदकाचो एक्विफर आसा पळय डोंगरांतलो तो आयज ते खणोन पंप आउट करता उदक म्हणजे लोकांचे बांयो सुकतले तळी सुकतले झरे सुकतले लोकांचे शेतान उदक आसपाचें ना काबार जातले लोक काबार जातले लोक अजूनय न्हिदोन आसा लोकांक सांगता हे जे तुमकां दिसता प्रोजेक्ट वयर येयला म्हणून उगडास धरा तुमचे सकयले उदक ते डोंगरा पासूनच येता कोण जाणटो जितो आसा ताका विचारा शिकलेल्या भुरग्यांक तर तांकां हेच अक्कल आसलेल्या भशेन वागत ना ते जाणट्यांक विचारा डोंगर कित्याक प्रोटेक्ट केल्ले ते आख्खे ते उदक काडटात कुर्का गांव पयलीं उदका हे आसात आनी तुमी उदक काडून विश्वजीत राणे एनवायरमेंटाचे गजाली करता आनी विश्वजीत राणांक जेन्ना मेसेज केली तो म्हाका सांगता आमी बुका प्रमाणे कितें ते करता आनी तूं जाय जाल्यार चॅलेंज कर आतां जेन्ना प्रश्न विचारपाक येयला तेन्ना घोडान कित्याक लिपयल्यार तुज्या ऑफिसरांक तुज्या कडेन तर कापासतात नात आमकां फेस करपाक तूं मेल्यार जेन्ना आमचे असेंब्लीन क्वेश्चन आसलो टीसीबीचो जेन्ना रेझोल्युशन आसलें आमचें तेन्ना तूं घरा लिपलाय तुज्या आवयचे तुवें रिजन दिले ती सिगा म्हणून तूं पळलो तुझ्या कडेन कापासतात ना या 30 वर्साच्या आमदाराक फेस करपाक तुजो बापूय आसलो कितले 30 वर्सां थंय 40 वर्सां काय 50 वर्सां असेंब्लीन आसलो पूण तुज्या कडेन त्याच्या ह्या राण्याच्या पोराक कापासतात ना आमच्या 30 वर्साच्या आमदाराक फेस करपाक म्हणून जेन्ना विरेशाचे रेझोल्युशन आसले ते शुक्रार हांव पळलो आनी आमकां फोन मारून सांगता मातशें घेवं नाका म्हणून ह्या लेवलचो विश्वजीत राणे हो भिवकूट यो आनी कापासता जाल्यार फेस कर रे आमकां तुझ्या कडेन फेस करपाक जायना मरे ऑफिसरांक धाड तुझ्या कडेन जायना जाल्यार सगळ्यांक लिपोवन घुडान दवरता व्हड दोनापावला बंगल्यार दवर सगळ्यांक तो बंगलो बांदला पळय दर्या कुशीक थंय दवर ना जाल्यार तुमी फकाणां करतात हांगा काबार केले मरे तुमी सगळ्यांक आनी लोकांची आतां घरां मोडटाल्यात गोंयकारांची तांकां भिवन दवरल्यात रडटात बाबले गोंयकार ते पळय नेरूलचे इतल्या वर्साचे नुस्त्याचे मार्केट ज्या जाग्याचेर लोक नुस्तें घेताले त्या नुस्तेकारांक गोंयकारांक तुमी रस्त्यार उडयल्यात शाप लागतले तेंचे रस्त्यार उडयल्यात वतान तांकां नुस्तें पासून खावपाक गोंयकारांची लायकी दवरूंक ना तुमी आनी सांगता अच्छे दिन आनी स्वयंपूर्ण गोंय कसले स्वयंपूर्ण हे विश्वजीत राणे जर कापासता तुज्या कडेन आसा मरे तुका परतो चॅलेंज करता तूं भिवकूट हांगा यो फेस कर आमकां अर्जीक ह्या आमदाराक फेस कर असेंब्लीन उठ्ठा मरे तूं फेस कर आनी तो रोहन खंवटे उठ्ठालो मरे तुजे टुरिजम थंय पाड घालता तो पळय बीच यो फेस कर तुका दाखयता लमाण्यांची मसाज दाखव आतां दाखव लायव्ह व्हिडिओचेर हाड तो व्हिडिओ दी आताच दाखयत तुमकां लमाण्यांची मसाज दाखयत तुमकां डेटूय सांगता सीएमान केन्ना सांगलेले लमाण्यांची मसाज बंद जातली आनी आमी तांकां डायरेक्ट जेलीन उडयतले आनी हो स्टुपीड म्हणटालो न्हू आमच्या आमदाराक रोहन खंवटे आमी सांगलेले कोण स्टुपीड ते आमी प्रूव करतले हो रोहन खंवटे नंबर 1 स्टुपीड म्हणून आतां प्रूव करता सगळ्या मिडिया फुड्यान लायव्ह हे कर हे वाडे ब्रायटनेस हे पळय लमाण्याची मसाज ब्रायट तो हा ते काळो कान काढ रातची काढल्या ती
तुमकां सगळ्या मिडियांक रात दीस चालू आसा. सगळ्या मिडियाक ही मसाज आमी धाडटा. डेट टायम हो पळय 7:57 सॅटर्डे 12 एप्रिलाक आनी सीएमान स्टेटमेंट हेच्या पयलीं केला. आनी तो विश्व कोण तो रोहन खंवटो उठता पळय स्टुपीड म्हणटा. अरे तू स्टुपीड, तू मिनिस्टर स्टुपीड. अरे तुका कोण मेळोंक नासलो अजून मेरेन. हो पळय एकटो आमदार मेळ्ळो तो पुरा हल्ले तुजे. आनी तुका सांगता हेच न्हू, तुका हो सीझन सोंपच्या पयलीं आनी कितलेशेच व्हिडिओ दितले. हो दवरलेलो आमी प्रोजेक्ट हेचेर दाखयतले टीव्हीर म्हणून, पूण आतां दाखयले तुका. ही मामी सांगता आमकां कुछ नाही म्हणटा. सब मिनिस्टर हमारे जेब में है म्हणटा ती. आता सगळे मसाज करपाक वयता काय हे मिनिस्टर? थंय रोहन खंवटो वयता काय? 600 जाणांची मसाज घेता काय खड्ड्याक आपल्या? हय बरो जाला सुळसुळीत मर तू मसाज करून जाला आसतलो 100%. हांव सांगता हो सुळसुळीत मसाज करूनच जाला. आमचो आमदार स्टुपीड मरे. आरजीचो इन्सल्ट करता तू असेंब्लीन. तुका कितें तुजी लायकी पळय ते खोट्या दाखयता. तुका मरे अजून ते फालतू ते काँग्रेसचे लटर फटर लोकां वांगडा तू चॅलेंज करून त्यांच्या वांगडा खेळटालो मरे. आरजी वांगडा खेळ. तुका लडकी चाहियेचो व्हिडिओ हाडून दितलो हांव. ते असेंब्लीन प्ले जातलो लडकी चाहिये व्हिडिओ. आता तेजे तू त्याचो बापूय जाला. अरे हांगा हो ते बसींतल्यान देवले टुरिस्ट की आख्खे चिमलाचे सगळे जाण मायग्रंट थंय रावता आनी टावटिंग करता. सगळे जाण थंयसर ते लोकांक ओडटात. सगळे कुपनां दितात. ना जाल्यार यो कोणाक सांगता कितें बंद जाला रे, कितें बंद जाला? मसाज बंद जाला, लायटी बंद जाला, टॅटू बंद जाला, सगळें चालू आहा. हो व्हिडिओ सगळ्या मिडियाक आतां हो प्रोटेस्ट जाल्या उपरांत सगळ्या मिडियाक हो व्हिडिओ मेळटलो. आनी हो व्हिडिओ आमी स्वता काडला. आमी वचोन काडला. आमी दुसऱ्यांचेर डिपेंड रावंक ना. आमी स्वता काडला. सगळें चालू आहा. सो स्टुपीड कोण तो आयज प्रूव जाल्लो आहा. हे रोहन खंवट्यान जर चॅलेंज करची हो व्हिडिओ फेक म्हणून आमी ट्विटूय मारतले. ट्वीट मारून तुका टॅग करतले. तो पळय सुशागात. आनी कोण ती मामी ती पळय आनी वच मसाज घेवपाक. कितें थंय ते कितें सांगता येयले ते कितें सांगता की येना वायर म्हणटलो लंच ब्रेक जालो. तांकां सगळे टायमार आसा आनी आमकां टायमार ना. मॅडम तो खंय आहा? 12 जाली. त्यांचे बाकीचे कोण ना फक्त एक देवकर आसा. सकल येना आपण म्हणटा. कितें सकल तोच येना जाय म्हणटा. तोच येयल्लो का? तुम्ही दोग जाण येयात. दोग जाण आमी वचना. आमचे 21-25 भायली आहा. आमी दोग जाण वचना. दोग जाण तुमचे दोग आमी एक काम करता. आमी एक काम करता. आमी लायनीन येता सगळे. लायनीन येता सगळे. ओके तशें न्ही. आमी हे येवंक ना. सगळे सिस्टमॅटिकली ठीक जाय. आमी लायन ते स्कुलान लायन करता पळय. आयक मातशें आयक. स्कुलान लायन करता पळय तशी लायन करता. 1 by 1 वयता. 1 by 1 इतारता. सगळे क्वेश्चन 1 by 1 करता. तेका बसोवन तेका टेबलार बसोवन एसी तशें आमी गेल्या फावटी सीडीपीन वचोन येयला. आमी कोणाक हाम करूंक ना तेंच्या पेपराक घातला. तेका एसी ऑन करून सारकी चिल्ड करून तेका थंयच बसोवन. मॅडम प्रॉब्लेम कितें आहा तुका सांगता. तेका एसींतल्यान भायर येवपाक नाका. तेंच्यांनी भायर केन्ना पळोवंक ना. सो तो आमच्या पयशांची एसी लायल्या बरी लायटींची आनी 16चेर करून बसला तो थंय. थंयच्यान येता परत येवचें पडटा. सो आतां मातशें प्लीज तूं सांगा. आमी येता लायनीन येता स्कुलान येता जाल्यार 1 arm डिस्टन्स दवरया. 1 arm डिस्टन्स सर ऐकात तुमकां दोग 3 जाण रिप्रेझेंटेटिव्ह आहा. तुमचे फायल तुमचे कडेन आसा. क्वेश्चन तुमच्या पळय रिप्रेझेंटेटिव्ह आमी सगळे हे गोंयचे रिप्रेझेंटेटिव्ह आमी सगळे. मॅडम सगळ्यांनी अर्द्यांनी हांगा सायनी मारला प्रोजेक्टाक. कंप्लेनीचे सायनी आहा विलेजरांचे. सगळ्यांक प्रश्न करपाक जाय. सिंपल. हांव वयता 1 arm डिस्टन्स सगळे दवरिता. असो एक एक धरताले भुरगे. तुमकां त्या भशेन सांगचें पडलें. तुमी समजपाकूच रेडी ना. आनी कितें सांगू तुमकां. स्कुलांच्या भुरग्यांक बसून कळटा. आयकय मॅडम आयकय प्लीज आयकय प्लीज. हांव सांगता तुमकां स्कुलांच्या भुरग्यांक बसून कळटा. स्कुलांच्या भुरग्यांक तुमचे भुरगे आसले जाल्यार भुरग्यांक कळटलें. तुमचे भुरगे जाल्यार तुमकां कळटलें. हे तेंचे भुरगे तांकां कळटलें. फाल्यां ह्या भुरग्यांक लावन वयता आमी. तुमच्या फोन मार आमच्या सगळ्यांच्या भुरग्यांक लावन वयता. हे पर्सनल आमचें कांय ना. ते हॉटेल बांदलें म्हणून पर्सनल म्हाजें कांय ना थंय. सर तुमच्या भुरग्यांक मॅडम हो एक लोकल कितली वर्सां कंप्लेनी घालता. कितें करता सांग रे. ती डिपार्टमेंट कितें करता सांग आनी फायली दाखय. मॅडम 2000 वोटरांक साकून कंप्लेन करता. नो डेव्हलपमेंट झोनाचे घरा बांदला. हिल कटिंग केला आणि मागीर हिल कटिंग करता. हांवें कितले फावट सांगलें तिका. नो आनी झोनींग सर्टिफिकेट घेतलें. झोनींग सर्टिफिकेटचेर दिला नो डेव्हलपमेंट झोन म्हणून. आनी तेजेर इन्स्पेक्शन करपाक कोणूच येयना. मागीर हांवें हें लेटर केलें. रस्तो मेज म्हणलें.
रस्तो मेजून आलो क्वेश्चन मागीर हांवें हॉट मिक्स घातलो PWD तो PWD ITI मागले ITI कितें दिलें इन्फॉर्मेशन 3.5 मीटर आहा म्हणून सगळो रस्तो आनी हें सगळें इन्फॉर्मेशन म्हाका तुमचे 3 जाण तुमचे हे मॅडम हे पळय ह्या हेंचेर कंप्लेनीचेर हे विलेजरांचे कंप्लेन या कंप्लेनंट घेवपाक जाय न्हू तुमी एका घेया तुमी 2 जाण या मॅडम विलेजरांची सायनी आहा तेचेर सायनी आहा लोकांच्यो प्रोजेक्टाक सगळे हे असले पासून सर जाल्यार फक्त ऑप्शन कितें सगळे जाण विलेजर वचून बसोंक शकता कित्याक वचूं शकना मॅडम खंयसर बसयला खंय बरयला वचूं शकना म्हणून खंय बरयला ना आमकां कायदो दाखय आमी वयता ना कायदो ना रिप्रेझेंटेटिव्ह खंयच्या डिपार्टमेंटाच्या ते TCP एक्टान खंय बरयला की फक्त रिप्रेझेंटेटिव्ह येवन हांगा उलोवपाचो म्हणून जाल्यार दाखय आमी वयता आत्ता विश्वेश राणांक मार फोन विचार नाजाल्यार CTBक फोन मारून विचार आमकां कायदो कळपाक जाय चीफ मिनिस्टराक फोन मारून विचार तो म्हणटा न्हू सगळ्यांक आमी सजेशन घेतले आमी सजेशन दिवपाक आता तेंच्यांनी QR विकसीत भारताचो QR केला न्हू QR नाका आमी QR स्कॅन करच्या आदी येयले हांगा हय आनी जायना थंय मारात QR आमी स्कॅन करता आनी दिता थंय लोकांची सजेशन घेवपाक येतात हे घ्या प्रमोशन दिता तुमकां QR विकसीत भारताचो स्कॅन करा आनी थंयचे थंय सजेशन दिता कितें दिवपाक ना आमकां कायदो विश्वेश राणांक फोन मारून विचार खंय कायदो आसा फक्त रिप्रेझेंटेटिव्ह एकटोच वचपाचो सायनी 50 जाल्ले जाल्यार आनी आपल्या गांवांक लागून कोणे ऑफिसान वचपाचें ना म्हणून कायदो दाखय आमी प्रॉमिस करता आमी त्याच मिनटाक हांगल्यान वयता त्याच मिनटाक एट दॅट मुमेंट आमी वयता विदाउट एनी कंप्लेंट आनी ह्या फुडें केन्नाच येना जेंचें तोंड पळोवपाक आनी तुमचेंय तोंड पळोवपाक केन्नाच येना मॅडम कलेक्टरान शोकस नोटीस काडलेलो आणि हिल कटिंग केला म्हणून आपण हिल कटिंग केला म्हणून वो अशोक कोण चीफ टावन आसलो अशोक कुमार तो म्हाका फ्लायिंग स्पॉट कोण काय जाता टेक्निकल काय जाता म्हाका इन्स्पेक्शन केलं आणि म्हाका नो डेव्हलपमेंट दिल्लीकारांक भितर एलाउड आसा 8 जाण ते कशे वयता भितर तुमकां व्हडल्या हातीन मास्कोटात दिल्लीची घटना दिसता पाच मिनिटांनी सांगा तुम्ही ओपन करता आमकां वचपाक दिता काय ना ना 3 जाण आमी ते 8 जाण कशे गेले ते दिल्लीकार 8 जाण कशे गेले भितर तो हांव जाणा तो खंयच्या हांगले दिल्लीकार मॅडम ह्या त्याच ऑफिसान दिल्लीकारान मनोज आयकून घे हांव हांगा मॅडम मॅडम तांकां तुम्ही आमकां तुम्ही मॅडम ना मॅडम पळय आमकां तुम्ही मॉब म्हणटा ते 8 जाण गेले ते मॉबूच जाले न्हू 8 जाण ते खंय गेले ते 8 जाणांक भितर कशे धाडले 8 जाण भितर कशे गेले ते भितर मागीर पुलिसांक कशे धाडले तांकां भितर म्हाका खबर ना तेच सांगता तुका आमकां मॅडम आमकां गोंयकारांक तुम्ही आडयता मॅडम आमकां भितर वचपाचें ना तेका फक्त हांगा पळय तेवूय सांगले तेवूय आयकना तेका आन्सर करपाक कितें जाला तुमच्या वाटेन रावन न्हू पुलीस प्रोटेक्शन आहा आमच्या ऑफिसांनी पेपर हाडून तेका बसपाक आनी वारो घालतो जायला आता मॅडम पुलीस प्रोटेक्शन आहा सगळें तेका आन्सर कर आनी चल म्हणून सांग सिंपल न्हू गजाल आनी त्याच्या कडेन फक्त आमचो आमदार एकटोच उलयतलो आमी प्रॉमिस करता फक्त आमदार आमी कोणूच तोंड उगडचें ना एकटोच आमदार तोंड उगडटलो इवन मंगेशाचे कंप्लेंट सुद्दां आमदार प्लेस करतलो एकटोच वा एकटो आमदार क्वेश्चन करतलो तेणी फक्त हांगा उबो रावपाचो आन्सर करपाचें चल प्रॉमिस आमची प्रॉमिस जाय जाल्यार आमदाराक हांगा रावनी आमी 5 पावलां फाटीं रावता चल आमी 5 पावलां फाटीं रावता आमदार हांगा एकटोच गेटी कडेन रावतलो आनी आन्सर क्वेश्चन करतलो पुरो आमचो आमदार आमी बाकीच्या पार्टी भाशेन न्हू हांगा तुमी आमकां उकलतले आपडटले तल्ले आमकां हांगा करपाक शो करपाक येवंक ना आमी मागीर फोटो घातलो आमकां उकल्ले पुलिसांनी पुलिसाच्या गाडयेन बसपाक आमकां खाज ना आमकां मॅडम आमचो इश्यू सॉल्व जाल्लो जाय आमकां आमचो आन्सर जाय एकटो आमदाराक हांगा आन्सर पूण लोकां फुड्यान आमच्या फुड्यान आमकां आन्सर जाय 5 मिनिटां फाटल्यान न्हू बॅक कॅबिनान आमकां बाकीची कामां आसा चल इतले मॅडम आनीक कसली ऑफर डिस्कावंट मेळचीच ना
ओली मॅडम आणि खंय खबर कोण दिता खंयची पार्टी दिली सांग म्हाका. तुमकांय गरमी जाता आमकांय गरमी तेंकाय जाता गरमी. हांगा प्रेस भावूच गरमी आसा. कालूय तापल्या ते बाबडे काल बसून तापल्या वता 3-3 वरां रावल्या वता. इतले आता हांगा तरी वचो मॅडम हे कितें मॅचीस सावया क्वेश्चन आसा ना आमी क्वेश्चन करता सगळ्या फुडें हांगा आपय तेका हांगा आपय. तुमचो जो कितें क्वेश्चन आसा हांगासर रावले तुमी एका तू आता येदी व्हडली गॅजेटेड ऑफिसर आमी सांगता आयका आमी सांगता हांव एकटो उलयता कोणूच उलयची ना. ही रिस्पॉन्सिबिलिटी घेता ही रिस्पॉन्सिबिलिटी हांव एकटो उलयता. आमचे कितें आसता सगळे मुद्दे हांव मांडटा एकटो. हांगा गेटी भायर रावन जेलीन रावन ही जेल केल्या तुमी ही जेलीन रावन हांव उलयता. आता जेलीत कोण आसा काय आमी ही ही जेलीन आसा तेका हाडा तुमी प्रोटेक्शन दिया तेका सगळे जाय जाल्यार पुलीस अशें रावण घेवन ती तेका आमी कोण पळय आमी तूं हेका पयलीं खबर आसा आमी जबाबदारी घेतली जाल्यार शुअर आमी हें करची ना नाल्यार तुमी तेन्नाच धांवणे आमकां कोणी एकटो बाकी कोणी उलयलो न्हू तेन्नाच धांवणे आसत. रातभर थंयचे बोल्ले म्हणल्यार रातभर थंयचे बोल्ले कित्याक लागून बोल्ल्या तोय बोल्ला कित्याक लागून बोल्ल्या कारण आसा कित्याक हे हो डिपार्टमेंट कसो करता हो डिपार्टमेंट असो करता. पळय आता जाले 12 जावन 10 मिनटां जाली पळय आनी थोडो 45 मिनिट्साचो टायम उरला 50 मिनिट्स. तो मागीर जेवपाक वयतले ते मागीर खंय वयतले ते टुराक वयतले डेलिगाराचे अप्रुवल दिवपाक वयतले सगळे दिवपाक वयतले आनी मागीर आमी हांगा बसपाचे तुमी सांगा नाल्यार आमी हांगा पळय हांव एक सांगता तुमकां तुमकां बरें दिसतलें आमदार जमनीर बसता तो आमी आमदार जमनीर बसतो बरो दिसतलो तुमी सांगा जमनीर बसतो बरो दिसतलो विचारता आनी सजेशनूय दिता विकसीत भारताची जी सजेशन मारता QR मारला पळय तो QRाचेर स्कॅन बीन हांगातले हांगात करता आनी दिता. तुमी सांगा तुमकां बरें दिसतलें आमकां जेलीन भायर दवरपाक आमकां तुमकां त्रास करपाचें ना आमकांय आमी क्वेश्चन विचारतले चल्ले पळय त्या दिसा आयक मातशें प्लीज आयक त्या दिसा हांव गेलो CTP कडेन गेलो हांवें कितें केलें हांवें फक्त CTP विचारलें म्हाका डेट दिली तेणें डेट दिली हांव भायर सरलो सारकें प्रेस आसा सगळें हांव तेजे फुडें रावलो आनी कितें बोवाळ करता तशें खूब इश्यू आसले हांवें बाकीचे इश्यू उलोवना हांव तोच इश्यू उलयलो डेट घेतली भायर सरलो. डेट घेवन तेणी इन्स्पेक्शनाक गेलो तो इन्स्पेक्शनाक गेलो तेणें मातसो असो घुलो असो हे सायडीन ते सायडीन गेलो तेंकां मेळलो वयर सकयल देंवलो फाट दाखयली आनी पळोवलो. आनी आतां आमी परत येयले हांगा कित्याक आमकां क्वेश्चन जाय आमकां रिपोर्ट जाय कित्याक तो इन्स्पेक्शन जाला कितें जाला कशें आसा हें सगळें इन्स्पेक्शन रिपोर्ट जाय न्हू आमकां फाल्यां तें करिना ना तें करिना जाल्यार आमकां फुडें वचपाक जाय कायदो आसा तो फुडें वचपाक जाय. हे तुमकां क्वेश्चन आसा कालच्या इन्स्पेक्शन रिपोर्टाचेर तुमचो रिपोर्ट कितें आसा पळय वेदर इट इज प्रिपेर्ड नॉट प्रिपेर्ड कितें आसा. माझे खूप प्रश्न आसा एकूच रिपोर्टाचो प्रश्न खूब आसा हांवें खूब लेटरां केल्या 3 प्रश्न आसा. हांव एकटो वचून कितें करूं हांव वचून कितें कायदो सांगली आमी सांगले आत्ता वयता हांव एकटो वचून कितें करूं सगळे येवन जाय न्हू ऑफिसान आमी हेजे पयलीं रिकॉर्ड आमच्या सगळे येयल्या आयजूच येवना आमी सगळ्यांक प्रश्न विचारपाक जाय खंयच्या कायद्यानुसार सरकारी अधिकाऱ्याक प्रश्न विचारपाक जाप विचारपाक येना कायदो खंयचो त्रास करता एकटो ड्राफ्टमॅन जो तुमच्या लेटरा प्रमाणे एकटोच तो आसा बाकीचे आनी कोण लेटरा पळय ड्राफ्टमॅन कोण आतां नांवां आसा पळय तेचो आतां पोर्टफोलियो आयकय कोण आतां सद्याक चार्ज आसा पळय तो एकटो आसा तो आमकां लागना नांव कोणाचें जे गेल्ले पळय तेंचे ते आमी फुडें काडटा डेट एंड टायम तेंचो डेट एंड टायम पळय तेंचो फुडें काडटा तेका पळय तोच जाय तो मेन आमी कितें आसा गेटी भायर पुलीस प्रोटेक्शन आमी हांगा रावता जाय जाल्यार एक हातीचे डिस्टन्स घेवन रावता इतको पयस जाल्यार तुमकां आतां कितें प्रॉब्लेम कितें आसा जाल्यार आमी कित्याक म्हणून सिटीजन न्ही आमी इंडियेचे कितें प्रॉब्लेम कितें आसा युनायटेड स्टेट ऑफ हे केला TCP ऑफ विश्वजीत प्रॉब्लेम कितें आसा सामकें पळय रॉड बीन तशेंच आसा जेली वचून मातशें रावता जाल्यार खंयची ना बरें हाडा फायली जाय फायली हाडा आमचे फायली हाडा तुका आयकना म्हणल्यार आमी कितें जाय बसता आमी हांगा आतां आनी घडल्यो आतां सगळे येताली आमी 2 वर्सां
गांवच्या लोकांचे उदक एकटोच पितलो आख्या गांवचे लोक पितले न्हू सगळे लोक पितले उदक हांव सांगलें रायते ते सामके रागान येयले तांकां राग येयला तो गोंय काबार करता हे TCP वाले करता सामके पळय हा फाल्यां तुमकां बी त्रास जातलो हे तुमकां सांगता तुमच्या भुरग्यांकूय त्रास जातलो उदक मेळपाचें ना बांयांचेर पासून उदक मेळपाना कित्याक बांयो पासून सुकल्यो ऑलरेडी आमचे थंय सुकल्यो आनी ते येता ते इंडिगल कनेक्शनां दिता थंय उदकाची नितेश काल ते इन्स्पेक्शन कंप्लीट झाला तो इन्स्पेक्शन रे तो इन्स्पेक्शन कंप्लीट केला तो पण तेकाच लागून आमी विचारपाक गेलो न्हू कित्याक पळय फॉर एक्झाम्पल आतां इन्स्पेक्शन केला तेन्ना तेणे रिपोर्ट प्रिपेअर करपाक जाय तो रिपोर्ट दाखोवपाक जाय तो रिपोर्टूच दाखोवना तो फाट करून गेलो आतां तो फाट करून कित्याक गेलो तो प्रश्न विचारपाक येयला ताका कोणान सांगलें त्या देल्लीकारांनी सांगलें फाट करून वच म्हणून काय ती सोशल वर्कर कोण येयल्ली तेणे सांगलें फाट करून वच म्हणून कित्याक ती सोशल वर्कर सगळे गायड करताली आपूण सोशल वर्कर म्हणून ते कळोंक जाय न्हू काल इन्स्पेक्शन जावंक ना तो इन्स्पेक्शन जालें कित्याक ऑफिशियल म्हाका लेटर येयल्लें हांव इन्स्पेक्शनाक येयल्लो पण तेजो रिपोर्ट आजून पर्यंत मेळोना आनी थंय कितें इन्स्पेक्शन केलां कित्याक तेंचे कडेन पळय DSLR ऑन आसलो इन्स्पेक्शन करपाक DSLR जाय तो DSLR ना तेंचे कडेन इन्स्पेक्शन करपाक सारके मेजरमेंट सगळी घेवपाक जाय वॉटर कितलें जाला कितें उदक भरला खंयच्यान उदक भायर सरला हें सगळें घेवपाक जाय तो रिपोर्टान कितें घातला हें म्हाका पळोवपाक जाय तो म्हणटा घालता अरे दोळे म्हटल्यार हें काय कितें तुजो पावरफूल दिसता ते हांगा रावन तेच सांगतकीच तुमकां हांगा रावन ते सायनी मारता डेट आनी टायमूय खबर आसना केन्ना सायन मारल्या ती बसून अरे मातशी तर अक्कल आसपाक जाय बाबा सायन बसून मारल्यार डेट आनी टायम तरी घालपाचो तोय खबर ना तांकां कित्याक लागून जाता हें कित्याक देल्लीकार तेंचेर प्रेशर घालता हो TCP मिनिस्टर तेंचेर प्रेशर घालता म्हणून हें जाता आनी पळय ह्यो सगल्यो फायली पळय RTI मारल्या कंप्लेनी घातल्या लेटरां घातल्या अलॉंग सगळे A to Z आमचे कडेन आसा पळय बुरका बांबोलीम विलेज पंचायत सारकी मेन आतां ही स्लम हांकां इनलिगल हांकां डायरेक्शन येयला हायकोर्टाचें हे A to Z हांकां डायरेक्शन आसा कशें हे झोन चेंज करता A to Z आसा आतां हेका म्हाका विचारपाक जाय कशें करता ते बोर्डाक तेंचोच आसा म्हणजे ती आतां गेमी आतां सद्या IPL जाल्ल्या IPLाक कश्यो मदीं मदीं म्हणटा पळय आनी पयलू हेच्या पयलू कश्यो फिक्सिंगे जाल्ल्यो पळय मागीर 2 गेमी टिमी बॅन करता तशी हांगा हे सिजन गेम चालू आसा IPL चालू आसा हेंची लोकल लेवलाचेर म्हणजे TCP लेवलाचेर सो हे कशें सेटिंग करता आनी फिक्सिंग करता आनी आपणाची सगळी अप्रुवल जी आसा ती पास करून घेता सगळे देल्लीकारांक लागून ना गोंयकारांक कांय ना बाबा गोंयकारांक कांय ना कोण हांगा समजना की तांकां गोंयकारांक काम मेळटलें धंदो मेळटलो कांय ना ती गेट ओपन आहा सगळे वयता देल्लीकार आमी तशें आहा मरे बाटेर सायडीन हे पळय देल्लीकार इल्ले इल्ले देल्लीकार हे मरे फाटल्यान दाखोय बाब तांकां दाखोय हेचे कोण भोंवताय ते एकटी पण आता मास्क घालून फोटो मारून गेले माझी हात यो 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 भाऊ यो आम्ही कितें हय सारकें चोरूंक येयले हांगा हय सारकें चोरांक सपोर्ट करता हे सारकें CCP आणि NGPD चोर एकदम करप CCP आणि NGPD सगळे करप आयकलां मरे इलिगल कन्स्ट्रक्शन तांकां प्रोटेक्ट करता चोर जाय आनी हो पळय हो आतां आमच्या कडेन कोण येवना हो साधारण बाबडो लोकल भितरल्यान भायर येयलो आनी तेणें सांगलें लायकी ह्या TCPची ह्या TCPची लायकी जाली NGPD कितें इलिगल एक्टिविटी करता ती लायकी जाली पळय आतां तुमकां काय कडेन ऑर्डरी वागता म्हणून ए फायली जोड जाल्या आनी फायली येतल्यो कोंकणी उलयता तोच चोर म्हणटा हांगा हिंदी जाल्यार हमारा आदमी म्हणून सांगता ते पयर एक देवळान गेला फकाणां ना पयर देवळान गेल्लो तो भट सांगता तो देल्लीकार तेका जावन सांगता विश्वीत कडेन कितें काम आसल्यार मुचको बोलो खंय ही लायकी तेंची आनी तो भायल्यान हो स्पॉन्टिनियस भायल्यान चोर म्हणून गेलो एका डिपार्टमेंटाक जाय तुमकां आनी पळय आमी तें तरी करूं ना काडून प्रत्येक काडले तेणें डायरेक्ट तुमच्या फुड्यान काडले ही ती तिडो अरे कितें करता बाबा कितें करता ऑफिस बंद जायचं रावपाचें आमी फाटी राव सगळे फाटी तुम्ही सावयगरा शाण्या तुमचो कॅमेरा गेटी कडेन चला रे बाबा तेणे गेट काडल्याची काड नाल्या आमी वयता मरे अरे ती येना जाल्यार कितें करपाचें आमी हे हांगा रावले आतां
एक वर माहीत झाले तुमचं रिटॅक सांगा तुमचं त्रास जातले आता एक सांगा हे आणि उलू ये म्हणून म्हाका एक सांगा पळय आतां म्हाका एक सांगा सोडणकर म्हाका एक सांगा तुमकां उदक नाका नाका तुमकां उदक तुमकां दोंगर नाका तुमकां शेतां नाका तुमकां भाटां नाका नाका नाल्यार तुमी सांगा नाका नाल्यार आमी तूं म्हाका नाका म्हणटा हांव वयता हांव वयता तूं नाका म्हण लोकूय पळयतले तुमच्या घरा कडेन पळयतले तूं नाका म्हणटा हांव वयता खरें सांगता हांव वयता म्हाका तुमी म्हणा उदक नाका म्हणून आमी आनी कित्याक झगडपाचें सारकें मरे दिल्लीची हाडया टँकर आनी थंयसून हाडया आमी आनी झगडपाचें कित्याक उदक नाका सगल्यांक उदक जाय जगपाक उदक जाय तो नाका म्हणटा नाल्यार आमी वयता पळया न्हू सरकार खंयच्यान उदक हाडटा तो दिल्लीकारांक हांगा पायप कनेक्शन दिता आमकां गोंयकारांक पायप कनेक्शन ना हांगा कितलेच जाणां हे बॉक्सां घातल्या पळय ती बॉक्सां तशीच आसा तो उदकूच पावना आनी हेचो पुरावो जो आसा तो हांवें टेबल केला असेंब्लीन घेना मरे भितर आमकां तीग जाण कितें करतले म्हाका मीच सांगा तीग जाण कितें करतले ती सांगता आतां इतले कंप्लेंट सगळे येयल्या कंप्लेंट करा सगळे लोक येयल्या लोकांक क्वेश्चन करपाक जाय कितें करतले कितें करूंक लागता तीग जाणांक तिगूच जाणांक उदक ना तिगूच जाणांचो रस्तो बारीक आसा तिगूच जाणांची घरां वयता ना न्हू सगळ्यांची रस्तो सायडीक आतां तुमी पळया तुमची बाबा तुमी पुलिसांची भितरली पासून वाड्याची रस्त्या सायडीक घरां आसा पळय तुमी रेडी रावा नया प्लॉट घेया आनी प्लॉटूय मेळपाक डिफिकल्ट तुमी लोन पासून काडलो न्हू गव्हर्मेंटान लोन पासून काडलो प्लॉट घेवपाक जावपा ना आयच्या डेटीन जावची ना कित्याक दिल्लीकारांनी प्रायस वाडयल्या गोंयचो जो जाग्यांची प्रायस आसा ह्या दिल्लीकारांनी वाडयल्या 15,000 आयज प्रायस करपाक लागलो 50,000 जो 15,000 दिली 1.5 लाख 2 लाख पासून जाल्या वाट सोडून बस वाट सोडून बस एक बसून आम्ही हे वाट बंद केलो आमी हाडयलो आमी हाडयलो जाणटे जाले म्हणून आम्ही नाल्यार हांगा बसचें पडटलें तीग जाण गेले न्हू हाल उरलो कितें म्हणटले थिंग तरी तें जालें न्हू सेटल लोकांचें आयकून जाय आनी असो गोटा गोंयकार पॉइंट गोंयकार पॉइंट मार मार फोन मार जायना कालूय गोंयांत पडला हांव जाल्यार हांव तुमचेर घालतलो हांव तुमचेर घालतो कालूय च्या घेवन येयल्लो आनी आयजूय सेम खोटी च्या आयज खोटी च्या पिवन परत येयला पडलो जाल्यार हांव तुमचेर घालतलो तुमी हाडयला म्हणून चोडणकर आसा पेडणेकर आसा सगळे गोंयकार आसा नायक आसा सगळे कासकर आसा सगळे तुमी आतां हे करपाक जाय न्हू आमकां दवरपाक जाय तांकां सांग रे आमी लंच ब्रेक पडटलो मागीर सगळे नाच जातले अर्दवरा भितर अरे बाबा अरे कोणाक तरी भूक लागता सायडीक सरतात तेन्ना या रूल दाखय आम्ही वयता तीग जाणां आम्ही येत ना बरो रूल दाखय ना बाकीचे कितें गेल्या चल तर मदीं हें काय कितें पोर्तुगीज रोड रूल तीग जाणां हे पळय तुमकां दाखयता फाटल्यान पळया फाटल्यान काय बरो येदो व्हडलो हे बांदला फाटल्यान पळय कितें बांदला व्हडलें हॉटेल आतां हेका पार्किंग खंयच्यान आसा सिवरेज कितें आसा मॉल बांदला ह्या मॉलाक कितें आसा तें कोणाक काय खबर ना कोणान दिला परमिशन हे पळय CTP दिया परमिशन सोडा सगळे कोण काबार करा
आम्ही कॉमन करतो आम्ही एमआरए आम्ही एंटी एमआरए येलो 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 कोण येलो मम्मी आता मी काल एक साइड सावळे सावळेराव एकाच साइडीन रावता जालें दिवकर बाब म्हाका एक सांग पयलू तुका प्रश्न आसा की काल इन्स्पेक्शन जालें ओके तें इन्स्पेक्शन फूल जालें कंप्लीट जालें मेजरमेंट करूंक ना सो तुमी जाप दिनासतना तुमी कशें भायर पडले तुमकां हांव सांगूनच केला कितें सांगून गेला तुमकां कितें सांगलेलें हांव सिनियरा कडेन उलोवन हें करता ना तशें न्हू तुमकां कितें सांगलेलें इक्विपमेंट म्हणल्यार इक्विपमेंट ना न्ही आमचे कडेन इक्विपमेंट सोड मागीर तुमकां कितें सांगलें तुमी म्हणलें DSLR ना DSLR आमी लेटर घालता आनी तांकां DSLR आपयता ओके मेजरमेंट कितें जॉईंट इन्स्पेक्शन ना जॉईंट इन्स्पेक्शनाक ताका नोटीस काडून दिली जॉईंट इन्स्पेक्शन केलें मॅडम काल येयल्ले ते जॉईंट इन्स्पेक्शन हांवें तो उलयता तें सांगिल्लें मॅडम हांवें तेका आनी कोण उलयना आमी दोगूच उलयता म्हाका एक सांग तो जो इन्स्पेक्शन काल केलो इन्स्पेक्शनाक तुमी येयले रोड वीथ तुमी घेतली भितुल्ली तुमी वीथ कित्याक घेवना तुमचे टेप नासली तुमकां कितें सांगलेलें भितुल्ली वीथ घे म्हूण सांगलेलें काय ना आन्सर हांवें म्हाजें सगळें हें केलां ना तुम्ही घेतलेली ना तुम्ही घेतलेली एट प्रेझेंट घेतलेली तुमच्या प्रेस आसा तुम्ही घेतलेली काय ना ते ना ना तुम्ही मातशी डिस्टर्ब करू ना एक सांगता म्हाका तुम्ही तुमचे कडेन उलोवपाचें ना हांव तेजे कडेन उलयला तुम्ही एज अ ऑफिसर कित्याक येयला तुमी लॉ एंड ऑर्डर तुम्ही TCP ऑफिसर ना तुमी जाप घाला हांव तुमकां दितात सगळें तो TCP ऑफिसर तूं म्हाका एक सांग तुवें ते मेजरमेंट घेतला काय ना हांव म्हाजो कितें करता न्ही म्हाजो रिपोर्ट कितें आसा पळय रिपोर्ट हांव म्हाजें तरी आयक न्ही म्हाका प्रश्न विचारपाक जाय कितें तुवें तो मेजरमेंट घेतला काय ना हांव म्हाजो रिपोर्ट टोटल कितें आसा पळय म्हाज्या हायर ऑफिसराक सांगता आनी मागीर तुका हांव सगळें दिता येस ऑर नो हांव तुज्या सगळ्या आन्सरां दिता मागीर सांग येस ऑर नो तुवें ते वीथ मेजर केल्या अरे ना हांवें सांग म्हाका सांग तूं आतां खंय वयता भूक लागल्या ऑफिसान भूक लागल्या मॅडम म्हाका अरे म्हाज्यो फायली आसा इन्स्पेक्शन जाय म्हणटा कितें आसा हायर ऑफिसर काय ना म्हणटकच तेजे कडेन तुका विचारता हांव हांगा बसता लॉस जावनी मागीर तुमकां कितें रे पळय हे एटिट्यूड हो कसलो एटिट्यूड पळय हो थर्ड क्लास एटिट्यूड जाल्लो आसा ह्या ऑफिसराक विश्वहिता भशेन मस्ती मारल्या ह्या ऑफिसराक विश्वहिता भशेन मस्ती मारल्या हेंकां आन्सर करपाचें ना पळय हांगा रावलो उबो कितें मेजरमेंट केला काय विचारलें त्या क्वेश्चन सिंपल आसा केला काय ना तो आन्सर येस ऑर नोय म्हणपाक रेडी ना म्हटल्यार दिल्लीचे बॉल्सान मरे दिल्लीचे भरला बॉल्सांनी भरल्या म्हणून अशें करता बरोंक नासलें न्हू नाल्यार येस नाल्यार नो सांगतलो रिपोर्ट दितलो केन्ना रिपोर्ट दितलो तोय आन्सर ना ताजे कडेन अरे सिनियर ऑफिसर ना हे ना ते ना अरे खंय गेले ऑफिसर हरशीं दिल्लीकाराक एक दिसान सायन मारून तुमी दिता मरे तेंका एक दिसान रिपोर्ट दिता मरे आतां आमकां हांगाच बसचें पडलें कित्याक तो गेलो तेका कितें आसा तो आपणाक आन्सर करता आनी तुमी ऑफिसर न्हू तुवें कशी सायन मारली हांगा सायन कशी मारली ह्या हेजेर सगळी तुजी सायन इन्स्पेक्शन तूं कसो जाल्लो हो एटिट्यूड जो आसा लोक आमकां म्हणटा पळय आमी कित्याक रस्त्यार रावन उलयता हे कित्याक आमकां भितूर वचोंक दिना आमकां भितूर वचोंक दिना आनी हे जेन्ना तो दिवकर बाबा हो दिवकर जो आसा पळय हो दिवकर ह्या दिवकरान अप्रुवल दिल्ली आसा सगळे हेणें अप्रुवल दिला सगळे आनी जेन्ना अप्रुवल दिला तेन्ना तेजे कडेन क्वेश्चन करपाक आन्सर तूं रेडी ना हे लोक पळयता तेका सांगपाक सोदता दिवकराक सांगपाक सोदता की बाबा तुजी फॅमिली पळयता एक याद धर फॅमिली पळयता तुजे फ्रेंड पळयता आनी तेंकां तुज्या फ्रेंडाक आनी फॅमिलीकूय एक मेसेज दिता पळय हो एटिट्यूड तेजे भुरग्याक नाल्यार भुरग्यांकूय हें दिता हो एटिट्यूड तुज्या बापायचो तेंची कोण फॅमिली आसा पळय तेंकां मेसेज दिता हो एटिट्यूड तुमी गव्हर्मेंट सर्वंट आसा लोकांची सेवा करपाक आसा ना की दिल्लीकारांची सेवा करपाक
इनलिगल एक्टिविटी करपाक आनी इनलिगल परमिशन दिवपाक लागून आमी हांगा कितें बोवा घालपाक येवना, काय करपाक येवना, सगळे ओगी आसले. हांव एकटोच क्वेश्चन करता, ताका आन्सर दिवपाक जायना. म्हटल्यार फितूरपण आसा, स्कॅम आसा, हांगा चोरी आसा. हे चोरून खावपाचो डिपार्टमेंट जाल्लो आसा. लुटमार डिपार्टमेंट. हे डिपार्टमेंटाचें नांव आसा, बोर्ड आसा पळय, तो चेंज करपाचो, नाल्यार डिपार्टमेंटूच बंद करपाचें. लुटमार डिपार्टमेंट, टीसीपी डिपार्टमेंट म्हटल्यार लुटमार डिपार्टमेंट जाला आनी ह्या ऑफिसरूय लुटमार जाल्या. नाल्यार तेंच्यांनी आन्सर दिवचे. तेंच्यांनी आन्सर दिवपाक जाय. ह्या डिपार्टमेंट ऑफिसरांनी आन्सर दिवपाक जाय. आपूण दिवपाक शकना म्हटल्यार कितें? ही सायन कोणान मारल्या? हांगा कोणान रिपोर्ट दिला? हो ड्राफ्टमॅन दिता सगळे. रस्त्याचो रिपोर्ट कोणान दिला? हे सगळ्याक रस्ते कोणान सांगल्या की प्रोपोज प्रॉपर्टीन सगळे दिल्ले आसा प्रोजेक्ट? कोणान दिला? ह्या दिवकारान दिला. ह्या टीसीपी टावन प्लॅन अशोक कुमारान दिला. कोणान दिला? हे वोटिंग पण सगळी A to Z वोटिंग. हांगा सगळे लिस्ट आसा. हे प्रोपोज प्रोजेक्ट सगळे A to Z. हांगा आमच्या मतदारसंघ सोपोवपाक सोदता, आख्खे गोंय काबार करपाक सोदता. सगळे गोंयचे अशेच प्रोपोज करून सगळ्यांक प्रपोजलां काबार केली हेंच्यांनी. कोणाची जागा उरपाक ना. लोकांक सांगता, गोंयकारांक सांगता, कोणाकूच दवरपाक ना. हे गोंयकारांक काबार करतले. गोंयची घरां आसा जी सगळी सोपोवन उडयतले. एकूय घर हे दवरची ना. गोंयकार रस्ते सायडीक कोणाची घरां धंदे आसा पळय हे काबार करतले. हे बीजेपी सरकार. हो बीजेपी हे याद धरा. आयज 17 तारखेक तुम्ही याद धरा. हो बीजेपी सरकार प्रत्येक गोंयकाराची जी रस्त्या सायडीक घर आसा पळय प्रपोज म्हणून दिल्ली आसा. याद धरा. तुमच्या सायडीक गांवांत खंय बिल्डिंगो येता सगळ्यांक प्रपोज रोड दाखयल्ले आसा आनी ते रोडाचे थ्रू हे दिल्लीकार तुमचे कोर्टान केस घालताले. तुमची सगळी घरां डॅमोलिश करतले. हे दिल्लीकार याद धरा. दवरपाचे ना दिल्लीकार. कोणाकूच दवरपाचे ना. तुम्ही फ्लॅटां सोदता आनी कितें सोदता सोंपले सगळे. आनी कापसतात कोणा कडेन आयज पयशे घालून घेवपाक. सगळे रिणां काडून घेता. कितें घेता ते कोणा कडेच ना. हे दिल्लीकारां कडेन आसा. आनी ह्या दिल्लीकारांक हे सपोर्ट करता. गांवांच्या लोकांक सांगता. दिवकर खंयच्या गांवचो आसा पळय तेंच्या लोकांक सांगता. याद धरा. हो पळय हो दिवकर आसा. हो दिवकरान वाट लायल्या पळय. आमच्या सानांद्र्यान येवन भामोळ येवन हेंच्यांनी परमिशनां दिल्या आनी रिपोर्ट सांगीन तो रिपोर्ट दी म्हटल्यार रिपोर्ट पावना. तेका वीथ मेजर केली. आमदार तुका विचारता. आमदार एक इन्स्पेक्शन करा. सामान्य जनता सामान्य लोक बाबडो कोणी गेलो नाल्यार तेंची आनी कितें परिस्थिती उरली रे. तो एकटो बाबडो सामान्य एकटो येयलो भायर आनी तो सांगलो चोर म्हणून आलेले करप्ट म्हणून आलेले. ही काळजांतल्यान मारली तेंच्यांनी तुमकां मेसेज. आमी तरी विरोधी आमदार म्हणून आसतले मात हो काळजांतल्यान तो एकांचो बीजेपीक मत पासून मारता आसतलो. मात ते काळजांतल्यान तेणें सांगले की हे चोर म्हणून फोटिंग म्हणून आनी हे करप्ट म्हणून वन ऑफ द करप्ट म्हणून आले. NGPD आनी TCP कित्याक चोरपाक पडल्या. ह्या भायल्यांक सपोर्ट करता. इनलिगॅलिटींक सपोर्ट करता. सगळी इनलिगॅलिटींक सपोर्ट करता आनी इनलिगलांक परमिशन दिता. ह्या एक क्लियरन्स नासतना ह्या दिवकारान हेंका परमिशन दिले कशें दिले? अजून बसून स्टे ऑर्डर हाडून तेंकां अजून बसून तेंच्यांनी स्टॉप वर्क नोटीस हाडून आनी थंय ते काम चालू दवरिता. मशिनरी तांकां भायर घालपाक लागले. अजून बसून मशिनरी भितर आसा. थंय बाउन्सर दवरून काम चालू आसा. म्हटल्यार आतां आमी कितें हे सगळे सोडपाचे आनी कितें करचें पडलें? हे सांगता कितें करचें पडलें? कुराड हातीन घेवची पडली परशुरामाची. कितें? एक्सेल हातीन घेवचो पडलो. हे समज अशें करता नाल्यार कितें करचें पडलें? आमी पाशयेस घालून अशें आसा आनी हे डायरेक्ट वयता. हेंकां भियात ना गोंयांत. आनी ह्या ऑफिसरांक लागून भियात ना. ज्या परशुराम भूंय म्हणटा हो बीजेपी सरकार आनी थंय परशुरामाचो पुतळो बांदून दवरिल्लो आसा. कोणाक कासिनो दाखयता. हेंकां भिरांत ना. ज्या परशुरामान मागले की हो आमकां ही जमीन जाय म्हणून ही जमीन तयार जावपाक जाय म्हणून कितें नांवां घेता तुमी? देवाची नांवां घेता आनी देवाक फोटयता. देवाची जमीन काबार करता. गोंय सोंपयता तुमी. त्याच परशुरामाचें गोंय काबार करता. हो टायम येयला कित्याक आयज गोंयकार हे अशें मस्ती मारल्या. ह्या ऑफिसरांक मस्ती मारल्या. हेंकां आयज दिसता की आपूण सुशेगाद आसा म्हणून. आमी सगळे सुशेगाद जाता. मात एक याद धरा. जेन्ना हाती भायर वयतले म्हटल्यार सगळे लोक आयज ओग्गी रावन भितर रावन वयता आसतले. पूण हो जो हे आसा पळय तकलेर मारले न्हू जाल्यार कोणाक ओगी रावपाचें ना. मागीर सुशेगाद गोंयकार कोण आनी गोंयकार कितें करपाचें आसा आनी क्रांती कशी घडटा पळय ही तुमकां कळटली. परशुरामाक थंय बसयला उबो केला थंय पळया तुमी. आनी फुडल्यान आख्खे आसा कसिनो जुगार खेळटा आनी सगळो वास आनी भाशणां बाबा म्हाज्या भाशणां हेंची सारकी
टिट्टो ट्रेनिंग दिवन या मरे रस्त्यार या रे ग्राउंडार दाखयता तुमकां कितें आसा तें गोंयची परिस्थिती आनी गोंयकाराची परिस्थिती कितें आसा ती दाखयता आयज गोंयकार कशे जगता पळय ते दाखयता तुमकां या रस्त्यार कशे गोंयकार रिणां काडून जगता पळय ते दाखयता तुमकां बसया तुम्ही जोंगनीर हो आमदाराक हांव निषेध करता ह्या टीसीपी डिपार्टमेंटाचो ह्या ऑफिसरांचो आनी ह्या रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटाची जी ऑफिसर हांगा येयल्ली तेजो ह्या पुलिसांचो ज्या आमदाराक गेट बंद करून त्यांच्यानी भायर घातलेलो आसा आनी ह्या निषेधान हांव जमनीर सकयल बसता ह्या ऑफिसा भायर हो निषेध आसा म्हजो हो जो राण्याचो पोर आसा ह्या पोराक पयलू विचारपाक जाय तेणेन आपलो 70 जो आपली माय म्हणटा आपली आवय म्हणटा तेका विचारपाक जाय हो वाघेरीचो दोंगर कोणाक विकलो तो ह्या वाघेरीचो दोंगर जो 70 राखता म्हणटा आमी 70 वासी आनी 70 आपणाचे भुरगे पूत आनी सगळे म्हणटा आवय बापूय सगळे म्हणटा ह्या राण्याच्या पोराक विचारपाक जाय की हो वाघेरीचो दोंगर कोणाक विकलो आणि तू आयज येयला आमचे सानंद्रे विकपाक याद धर तू जे जे दिला पळय तुका सगळे कशे नाका करता पळय हे याद धर तुम्ही कशी आमची जमीन काबार करपाक सोदता सानंद्रे मतदारसंघ आणि गोंय तुम्ही काबार करपाक सोदता प्रत्येक कडेन येतले आनी प्रत्येक कडेन तुका दाखयतले तू कसो फोटिंग आनी तू कसो इनलिगल तो इनलिगलिटी कशी केल्ली आसा तुम्ही सत्याच्या बाबतीन वयता उलयता म्हणटा आमी सारखे सिस्टमॅटीक तुमकां कसली थापटा पडल्या ऑलरेडी खबर आसा पूण कशी आनी कितें कितें केल्लें आसा पळय A to Z एक्सपोज करता तुमचे A to Z एक्सपोज करता आयज तुम्ही आमकां हांगा जमनीर बसयल्या हांगा पळय तुका कसो एक्सपोज करपाक जाय तुजी खंयची खाती आसा ती कशी एक्सपोज करपाक जाय ती दाखयता तुज्या एक त्या ऑफिसरा कडेन जाप उतरां भायर सरना उतरां येस ऑर नो उतरां भायर सरना शिकय तेका हेका शिकय उतरां उलोवपाक ट्रेनिंग दी तेका तू ते मेळावे घेता पळय हे मेळावे हेंका घे ह्या टीसीपी डिपार्टमेंटाच्या ऑफिसरांक घे मेळावे कित्याक घेना टीसीपी ऑफिसरांक पयलू घेवपाक जाय एकूय दिसोंक ना मरे तुजो मेळावो तुम्ही जॉयंट मिटींग घेता टीसीपी बोर्ड म्हणून कसलो बोर्ड रे तो बोर्ड सुपारी वाटपाचो कितें वाटपाचो बॅगां वाटपाचो बोर्ड हा हो बोर्ड जो आसा पळय हो बोर्ड कितें करता हे गोंय विकता हे बोर्ड फक्त केला गोंय विकपाक आनी हेका दोतोर प्रमोद सावंत चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा होय हेका सपोर्ट करता हे विकपाक आयज खंय ना खंय गोंयकारांक चिंतूंक जाय हे कशें गोंय विकता ते कशें गोंयकारांक विकूंक उठले ते तुम्ही कांयच पडलेलें ना हेका फक्त आपणाची कशी तिजोरी भरपाची पळय तीच पडल्या आनी बरोवंक नासली हे ऑफिसर जे आसा
हे व्हडले ऑफिसर जे आसा तेंचेर उतरां सुटना, प्रेसांनी चारपाक जाय ह्या विश्वजीत राण्याक. जो व्हडली शाणपणां सांगता पळय, आमी अशें करतले तशें करतले, इंटरनॅशनल स्टँडर्ड. अरे कसलो इंटरनॅशनल स्टँडर्ड केला तुम्ही? गोंय विकपाचो इंटरनॅशनल स्टँडर्ड. जे गोंय 1 नंबर आहले, 1 नंबर इन टुरिझम, 1 नंबर. आयज गोंयची परिस्थिती खंय पावल्ली आसा. लोक गोंयान येवंक सोदना ओन्ली बिकॉज ऑफ अर्बनायझेशन. आयज सगळे गोंयान व्हडली कन्स्ट्रक्शन जाता म्हणून गोंयान येवंक सोदना. आयज बिचीचेर सगळे कन्स्ट्रक्शन, बिल्डिंगो बीच कमी दिसता, मात बिल्डिंगो चड दिसता, इन्फ्रास्ट्रक्चर चड दिसता. तेका लागून येना आयज फॉरेनर येना गोंयान. सो हे तुमचे डेव्हलपमेंट, हे चोरपाचें डेव्हलपमेंट, हे फक्त खावपाचें डेव्हलपमेंट, दिल्लीकारांक भायल्यान गोंय विकपाचें डेव्हलपमेंट. आनी कसलें डेव्हलपमेंट न्हू. हे गोंयकारांक काय न्हू. गोंयकारांची बाबड्यांची घरां बी मोडत आसता. प्रेस वचून रिपोर्टिंग करीत आसा. आमकां पासून दूख दिसता आयज गोंयकारांची घरां मोडटा बाबड्यांची. कितली पिगेची घरां. हेंच्यांनी इन्फ्रास्ट्रक्चराच्या नांवान घरां सोंपयलीं. आमची देवळां, आमची कपेलां, आमचे खुरी मॉस्क सगळे सोंपयले. कांयच दवरूंक ना. सगळ्यांक राखड्याक बसून काडलो. म्हणल्यार ही परिस्थिती आयज आसा गोंयांत. आनी हे कितें म्हणटा, हे म्हणटा आमी हिंदुत्व राखतले, हे आमी हिंदुत्व फुडें व्हरतले. असली भाशणां व्हडली चलता. कसली कितें फायदो भाशणांचो? गोंय सोंपयतले आनी भाशणां दितले, मागीर गोंयकार वयतलो खंय वयतलो गोंयकार? कित्याक भाशणां रे ती? कोणाक जाय रे ती भाशणां? कोणाची पोट भरपाचें आसा भाशणांनी? आयज आमकां हांगा जमनीर बसचें पडटा पळय. हे पळय जमनीर बसचें पडटा. कित्याक जमनीर बसले आमी? कित्याक? एक उत्तर घेवपाक आमकां हांगा लॉक घालता, जेलीन घालता. कितें क्रायम केला आमी? कितें क्रायम केला रे आमी? आमी एक क्रायम जर कितें केल्लो जाल्यार घातलो ना दुसरे भशेन. कितें क्रायम केला? फक्त आमी प्रश्न विचारपाक येयल्या. तो ड्राफ्टमॅन दिवकर आसा, आनी कोण आसा, प्रश्न तो आन्सर दिवपाक रेडी ना. तो पळलो. करपाचें कितें? गोंयकारांनी करपाचें खंय वचपाचें तरी खंय रे? हर हर मोदी खंय वचपाचें? हर हर मोदी विचारता खंय वचपाचें? अरे खंय वचपाचें? कोणाक विचारपाचें? समज तुम्ही अशी हुकुमशाही करपाक लागले गोंयांत, समज हुकुमशाही गोंयकारांनी मातशें तरी अक्कल घ्या. आयज तकलेन घाला की बाबा हुकुमशाही कसली चल्ल्या ती, की लोकांक आयज साद्या अन्याक पादिशार जाल्या. लोक हांव तुका सांगता, बाबडी जाणटी म्हाका विचारता, आमचे ते दोन म्हयने जाले पयशे येवंक ना, आमकां कितें खावपाक मेळटा तेजेर आमी हे आसा. म्हणजे तांकां तेजेर डिपेंडंट उरल्या. ग्रहाधाराचेर डिपेंडंट उरल्या. तेजे वयर कांय ना. फक्त अन्न तितले खावपाक गावल्या पुरो म्हणटा. इतली ही परिस्थिती आयज गोंयकारांची आसा. आमच्या ऑफिसान येवन सांगता, आमकां सांगता, सगळ्यांक सांगता. सगळे कडेन हीच परिस्थिती आसा. 2 म्हयने येना नाल्यार बंद. त्यांच्या घराची जी हे आसा, चूल आसा ती बंद. ही परिस्थिती आयज जाल्या. म्हणल्यार अशी परिस्थिती करून कोणान दवरल्या? ह्या बीजेपी सरकारान करून दवरल्या. आनी हो बीजेपी सरकार फक्त गोंय विकपाक उठला. चालू कर. अरे राण्याचा पोर! सदाईचा जोर! 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 बंद करा, बंद करा.
हुकुमशाही बंद करा, बंद करा, बंद करा, 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 हुकुमशाही बंद करा, बंद करा, बंद करा. हुकुमशाही बंद करा. या ऑफिसांनी विधानसभेत आणि बाकीच्या सगळ्या डिपार्टमेंट सरकारी डिपार्टमेंट सगळी कितें कितें आसा तितून एक सॅम्पल हे लागता, बोर्ड लागता, तो म्हणजे सत्यमेव जयते. आता हो कित्याक लागून लायला? जेन्ना सत्याक न्यायूच ना, सत्याक हांगा जमनीर वचचें पडटा, सत्याक फुडें वचपाकूच दिना, कित्याक लागून? तो कित्याक लागून लायला? बोर्ड फक्त नांवाक लागून, एडव्हर्टिजमेंट, हे एडव्हर्टिजमेंट दिसता. ते बिल हाडलेलो कायदो एडव्हर्टिजमेंट सगळ्यां कडेन पयशे घेवपाचो, हो कायदो हांगा चालू हे इम्प्लिमेंट करपाचो उरला. बोर्ड मारला तो फक्त नांवाक, सत्याक न्याय दिवपाक लागून ना. हांगा पळय सत्य हांगा आसा, सकयल जमनीर बसता विथ प्रूफ. हे आमी कितें फोटिंग म्हणा करिना तुमच्या भशेन लिपोवन सायनी मारल्यो, धाडले, अप्रुवलां दिली, हे पळय फायली अप्रुवलां दिवपाच्यो, काय ना. फक्त तुमकां जाय की गोंयांत काबार करपाचें, आपणाचो धंदो करपाचो. हो दिवकर सगळे पॅक बॅक करतलो, चल्लो. ताणें केलें, हांव तो खंयच्या कंट्रीन कितें बूक केला हें कोण जाणा, ताका लागून पळयता तो. ते कोण तो ओनर आसा तेजे थंय बीन पावला काय कोण जाणा तेजे हितून एरियेन. कित्याक थंय बाउन्सर आसता आनी तुमकां पुलिसांक विचारता हांव, म्हाका एक सांगा रे सगळें. आतां आमी डिपार्टमेंटांनी वयता, पुलिसांक विचारता. आमी जेन्ना डिपार्टमेंटान वयता, आमी इन्स्पेक्शनाक वयता, तेन्ना तुमी कोणूच पावना मरे. तुमी कोणूच पावना मरे. तेन्ना ते व्हडले अशे बाउन्सर दिल्लीचे अशे बाउन्सर तेंच्यांनी पळयल्या, प्रेसान पळयल्या अशे बाउन्सर. आनी आमदारांक सेक्युरिटी ना, तांकां दिल्लीकारांक सेक्युरिटी दिता मरे तुमी. तेन्ना कित्याक पावनार तुमी? पुलीस भाव जे म्हणटा आमचे, जे हांगा सगळे सांबाळपाक आसा, लॉ अँड ऑर्डर सिच्युएशन सांबाळपाक आसा, आनी त्या बाउन्सरांनी ठोकलो जाल्यार म्हाका ठोकपाक शकता मरे. तुमी सांगा, प्रेस सांगा. तुम्ही पळयला, प्रेसांनी पळयला मरे तांकां, हेंकां पळयला मरे बाउन्सरांक, कसले बाउन्सर ते अशे मरे, बायसेप अशे ट्रायसेप अशे सारखे फुललेले. तुझ्याकडून पॉवरफुल लांब रून मरे, किती हाईट पळयल्यार कसली पुलीस. अरे पुलीस लागची ना, पुलिसांकडून लांब हाईट. हे कितें चल्ला? अरे ते बाउन्सर जे आसा ते पळोवपाक सारखे डेंजर. तांकां ते थंय तांकां सेक्युरिटी दिता, आमचे एकटोय पुलीस ना. आनी हांगा आमचे बाउन्सरूय आमचे पळय बारीक बारीक हात येते अशे, ते हात घेवन येयले आनी हे सगळे पुलीस 3 बसी घेवन प्लस जीपी सेपरेट, PI PSI आनी हेका घेवन. न्यूज लोकांना सुकलेलो बोंबील राणो जाला झोंबील. 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 सुकलेलो झोंबील राणो जाला झोंबील. माशे विचारा तांकां कितें करता काय म्हणून. विचार कितें करता आमी नाल्यार कितें करता मरे. पळय याद धरा, पळया सगळ्यांच्या नांवान पिंड दान करता. हांगा हे पेपर काडटा मरे, सगळे लायता अशे. पीठ हाडा रे, पीठ हाडा आनी ती हे हाडा, तेजेर घालुया, सगळ्यांचे नांव घालुया, सगळे मागीर हात लाया ताका, दान करुया. जाल्यार दान पळया हे पयले फावट करतले. माय गुय वाचोवपाक, आवय वाचोवपाक, आमची जमीन वाचोवपाक. हाडा हे पीठ हाड, पीठ हाड आणि वेदाक आपे पीठ हाड, वेदाक आपय गोटी आसा आमचे हांगाच करता तुमचे दान. PCB डिपार्टमेंटाचे पीठ हाड, हेंकां दाखयता कितें. तेंकां सांगा, आतांच सांग, तुम्ही हाडटा काय ना, सगळ्यांनी नांवान दान करता आनी वयता आमी. हे पेपरान कित्याक जाय, हे पेपर हांगाच दान करता जमनीर वयता.
हाड पीठ हाड ती पिळी हाड काय पिळी हाड सगळे घाला चल चल घेऊन येऊ चल वयस चल घेऊन येऊ आणि म्हाका एक लिंबू आणि सुई हाटी तो आणि सांगा मग आम्ही रातभर हांगा बसपाचे फायली घेऊन पिंड घातले लिंबू आणि आणि किती बोलला हे बोकडे तांकी विचार आणि एक नाल धाडटा मरे आपय मरे तांकां कितें रे दोगल्यांकूय त्रास करता तांकां त्रास ही सुशेगाद पयशे घेवन खाताय आनी आता तांकांय त्रास तुम्ही बाबा तुम्ही मातशे अशें सावेक राव आमी काय करिना भितूर वचना तुम्ही सावेक राव सुशेगाद राव अशें राव हे सायड राव आमी काय करिना आमी इतलो हांगा आसा तो भाऊ भायरसून येयलो खिळी काडून भितूर येयलो हांगा येयलो भायर येयलो आमी कितें केलें आमी गेले दुखून ना न्हू तुम्ही रावा सावेक सुशेगाद राव हे फायली वालोर ना फकत डेलिकारांक हे फायली वालोर हाडा पिंड दान करूया हांगाले हांगाच करूया सोंपोया डायरेक्ट देवा तूं पाव भट वेद आसा आमचे कडेन भट आसा सारको खडक मंगेशी देवाचो भट आसा आमचे कडेन इमर्जन्सी डायरेक्ट भटाक आपयता हे राव त्यांची पिंड दान करूया हांगा आमी काय बसूया दान करून या कित्याक हे फायलीचो फायदो कितें तर फायदो कितें आमी हांगा वता जगमात बसपाचे कोणाकले गाड्या एमएलए गोल्ड बी दिले जाल्यार आमकां उदक गावल्या पुरो आपय भटाक आपय आमी वता रावपाचे रातभर सकाळचे ते रातभर तो ते जाल्यार आमी ते तांकां व्हॅल्यूच ना जाल्यार तांकां रिस्पेक्टूय ना तांकां ऑफिसरांक आमदारांचो रिस्पेक्टूय ना लोकांचोय रिस्पेक्ट ना कोणाचो रिस्पेक्टूच ना गोंयकारांक तर रिस्पेक्टूच करिना दिल्लीकारांक पयलो रिस्पेक्ट सल्यूट दिल्लीकारांक हांगा सामने सल्यूट आसा गोंयकारांक काय ना ए तुमकां उदक येना मरे तुका उदक येना मरे सांग तांकां म्हाका कितें सांगता तुमी सांगा तांकां हेंच्यानी तुका परमिशन दिला सांगा तुम्ही म्हाका फोन मारून सांगता मरे सांगा उदक मेळना म्हणून आपणाक फ्लॅटान उदक ना म्हणून सांग आमी हांगा पेटयला टायमपास करपाक तुमकां लागून येयला पळय हांगा हे पळय झुमनीर बसल्या तेका लागून न्हू सांग तांकां उदक ना म्हणून सांग टँकरान येता कॉलेजीन तेंच्या उदक आनी हे जालें न्यू हे दीत आसा खंयच्यान उदक मेळटलें आयज आमी प्रोटेस्ट करपाक गेले एक रिजन आहा आनी स्पेशली हांव सांगून जो गोवा वयले प्रोजेक्ट बेडरॉकाचो आयज आमचो एमएलए कितलो फावटी आमच्या मिनिस्टरांक झगडटा की उदक जाय म्हण आमकां पूण बेडरॉकान जो आहा प्रोजेक्ट ताका आयज देखून हेंच्यांनी उदीक सप्लाय करूंक ना पूण प्रोजेक्ट करून दिलो उदीक कोणा दिताले लोक कशें उदीक पिताले तें म्हाका काय समजना पळय त्या बिल्डरान तांकां पयशे दिवन हे प्रोजेक्ट पास करून घेतले काय कितें आनी आमकां हे मिनिस्टरांनी सांगचें बाबा तुमी हो प्रोजेक्ट दिता आनी ताका आतां 3-4 वर्सां जालीं प्रोजेक्ट जाल्यार आमकां उदीक केन्ना देखून दितले पयले आतां हांव तुमकां सांगता स्टोरी हो जो टीसीपी डिपार्टमेंट आसा हो टीसीपी डिपार्टमेंट सगळ्यांक अप्रुवलां दिवन सोडटा मागीर कितें जाता लोक थंय फ्लॅटाक येता थंय येवन रावता आनी ते स्थायीक जाता तांकां दिसता की तें उदक मेळलें
आता थंय अशी परिस्थिती जाला आणि ते मिल रॉक कॉलनीचे लोक जे आसा ते म्हाका परत परत रिक्वेस्ट करता कशें उदक जाय आमकां उदक जाय उदक जाय म्हाकाय चुरको दिसता म्हाकाय हें दिसता मात प्रॉब्लेम कितें आसा की उदकूच ना तितलें उदकूच जनरेट जायना खंयच्यान उदक दितलें आनी वयल्यान हे सुट्टा एक परमिशनां दीत आसा ग्रांट करीत आसा न्यू परमिशनां सो हे उदक कशें मेळटलें हेचो व्हडलो प्रश्न आसा कित्याक हेंकाच आतां ही जी कॉलनी आसा मिल रॉक कॉलनी म्हणून पिलार हेंकाच उदक मेळना जे PWD टॅप वॉटर कनेक्शन जे आसा तेच मेळना कित्याक मेळना कित्याक वॉटर अवेलेबिलिटीच ना जो ओपा वचन पळया थंय उदकाची कमी पडटा हांगा सालावली वता थंय उदकाची कमी पडटा मात हांगा कन्स्ट्रक्शन लायसन्स दिवपाक हे नंबर 1 डिपार्टमेंट हे नंबर 1 हेका अवॉर्ड दिवपाक जाय नॅशनल अवॉर्ड खंयचे डिपार्टमेंट सगळ्यांत फास्ट लायसन अप्रूव करता ते TCP डिपार्टमेंट म्हणून नंबर 1 इंडियन अवॉर्ड दिवपाक जाय TCP डिपार्टमेंटान गोंय काबार करपाचो अवॉर्ड दिवपाक जाय हे म्हणून रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम राम 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 राज्य करता म्हणटा कसले राम राज्य हे रावण राज जाला रावणाक हांगा सगळे चान्स दिता हे रावण रावणाक हांगा वयर काडला जुगार अड्डे करपाक हांगा वयर काडल्या आनी गोंयकारांक सकयल दवरल्या जे मातयेचे पूत जेन्ना गोंय वयर सरताले गोंय वयर काडले त्या पुतांक सकयल दवरल्या आनी हेंका वयर माथ्यार बसयल्या रावणाक फायल आहे बॉस फायल एक्सप्लेन कर हांगाच करूया जाल्यार तुझं एक्सप्लेन कर अरे त्याला आहे रे हांगा रे आयला रे हांगा रे तू नो मारा ना अरे 8 अंकी नाटक बघ हांगा यो पुढे बघ 8 वर आणि आणणार यो रे वाद झाले मध्ये कापले मध्ये पीठ कोण खाल्ले पीठ आणले शाळेत आणलं म्हणते फायली हांगा दवरपाची सारखी आणि ती या आमकां अशात मर सूप घेत तुमकां आम्ही आता किती करपाचे फायली घेऊन किती करपाचे त्यांचे दान दिता सारखी बरोबर नाही सारखे कायद्यान करपाचे गाडी पिणार आणि
लिंबू अगर स्प्लिट इज नॉट तीन आणि काले हांगा दूर काले खाले सिंबॉलिक न्हू कितें आमी खरेंच दान करता सिंबॉलिक काय रे कॉलेज काय कीड अडकूच ना मरे कीड झाली ना कीड झाली चपाती पुळयो करून दिल्या म्हणजे बाजार मार्केटात तो तिथं काढून और एक खूप होता पाना खूप होता खूप होता आले उदक पाहिजे पाना पेपर दौरल्या पाना हे पेपरांक लावून दौरलं म्हणून हे पळय आमी घरात काडयो जायना घरात मशीन आसा अरे मशीन आसा रे आमचे झाले झाले लिंबू मारता वयर मारता लिंबू ना काळी पिनर आणि बुको आणि पिनर मार्केटान तो सांग ते सगळं त्याका सांग पिंड दान करता आणि सांगतो तिथलं काढून सामान तोंड बिन आधी काढून नका अरे ते मार्केटात गेलं तर सारखं तिथं सगळे असे दौरिया सिस्टमॅटिक करूया आणि पिपाची पानं आम्ही हटतो लास्ट सांगता आम्ही मॅडम लास्ट सांगता आम्ही पिंड दान दिता दान दिता आणि पिंड न्यू आणि आम्ही वयतले लास्ट सांगता आम्ही हांगा दवरीतल्यान वयतले आमच्याकडे बटूय हाडला आम्ही मॅडम हे सगळे रात तू हे सगळे पेपर आम्ही हांगा दान दिता आणि वयता तुम्ही सांगा लास्ट कितने लास्ट 15 मिनिटां पळय मागीर कोणाक त्रास जातले बीन म्हणून आमकां सांगू नाका बोर्ड बी आसा तेंच्यानी हाडला उडपीच्या धाडल्या बोट सारके हॅवी कारवारच्या गाडयो भरून भट हाडटा ते भट आसा आमचे गांवठी किती करपाक चिंतला तुम्ही पळय आमी आतां कितें जाला आमी आतां इतलो वत रावले 5 years काडलो वतान हांगा इतले कडकडीचे वत तरी पूण रावले तुम्ही बाबडे रावले पुलिसूय रावले बाबडे सगळे रावता हांगा
तो येयलो हांगा येस ऑर नो पासून म्हणिनासतना गेलो कोण दिवकर. आतां आमी कितें चिंतलां की बाबा हेंकां येवपाचें ना आनी आमकां सत्याचो जो आसा न्ही गेट बंद केल्या सत्याचो लढो आसा. आतां सत्याचो लढो आमी कशें लडटले कित्याक एवरी टायम आमकां निशेध करचोच पडटा. एक भितर बसून घेयना ह्याच ऑफिसांनी आमकां क्वेश्चन विचारपाक आयज अधिकार ना अशें जाल्लें आसा. सो आमी निर्णय घेतला की समज आतां फुडल्या 15 मिनटां भितर तो परत येना सकयल जावं आमकां थंय भितर वचपाक दिना आनी आमचे क्वेश्चन आसा तेजी उतरां तेजो दान हे सगळे पेपर जमनीर दवरता आनी तेजो दान दिता. दान ह्या बीजेपी सरकाराकूय कळपाक जाय की तुमी कशे गोंयचे सर्वनाश केला आनी देवाकूय कळपाक जाय. ह्या परशुराम भुमी म्हणटा पळय आमी परशुरामाकूय कळपाक जाय. तेकाय सगळ्यांक कळोंक जाय की बाबा हें चल्लां कितें गोंयांत हे कशी तुजी भूंय काबार करूंक सोदता आनी तेका आमी उलो मारतले. देवाक आमी उलो मारतले की बाबा देवा कित्याक आयज आमकां हांगा कांयच येना देव फुडें सरपाक जाय. हे कित्याक लागून कशें करप हे कित्याक हे करप म्हटल्यार पळय आयज कितें आसा आमी हिंदू भाव सगळे आनी हांव मानता आमी की बाबा हे जे आसा म्हणल्यार हे टीसीपी डिपार्टमेंट आसा हे टीसीपी डिपार्टमेंट मेलें कितें जालें मेलें जिते उरोंक ना जिते उरलेले आमकां भितर धाडटले ते जिते दवरूंक सोदिना कोणाक. अरे कित्याक डिपार्टमेंट कित्याक केल्लें डिपार्टमेंट केल्लें कित्याक गोंयची प्लॅनिंग करपाक कसली प्लॅनिंग बरी प्लॅनिंग करपाक आनी आयज डिपार्टमेंट जालें कितें आयज कितें जालें डिपार्टमेंट एक टायम आसलो जेन्ना हेजो राण्याचो बापूय जो आसा प्रताप सिंग राणो हो राणो जो आसलो तो सीएम आसलो तेन्ना वयता आसतना हांव गोश्ट तुमकां मुद्दम सांगता वयता आसतना कुट्टाळे हिल कटींग चालू आसली हिल कटींग ती हिल कटींग ताणें पळयली आनी हिल कटींग पळोवन तो पयली आनी तो फोन मारलो ताणें चीफ सेक्रेटरीक विचारले बाबा चीफ सेक्रेटरी हांगा हो प्रताप सिंग राण्याचें आयकोपाचें तो हे हिल कटींग जाला पळय तें कितें जालां हें जावपाक जायना म्हणून तेणें फोन मारलो तेन्ना चीफ सेक्रेटरीन ताका सांगलो हेका कायदो ना म्हणून आनी त्याच विश्वजीत राण्याच्या बापायन हो कायदो हाडलेलो जो हिल कटींग करपाचो ना म्हणून 17A जो 17A अंडर हिल कटींग जावपाक जायना हो कायदो ह्या विश्वजीत राण्याच्या बापायन हाडलो आनी हेच्या पुतान कितें हाडलो ह्या राण्याच्या पोरान कितें हाडलें 39A हाडलो 17(2) हाडलो आनी गोंयची सर्वनाश केली गोंय सोंपयलो आनी हांगा अशी कामां करता तांकां कायदेच ना कायद्यानुसार ते इनलिगल तेंय केलें ह्या क्लियरन्स ना रोड ना थंय उदकाचें प्रोविजन सारकें ना कांयच ना. सो अशें जेन्ना हाडटा तेन्ना आमकां कितें तरी करचें पडलें जावं आमी हांगा रातभर हांगा बसतले वाट पळय आमकां हांगा दान दिवचें पडलें. ही जी जमीन हें आसा जमीन आसा हे जे काबार केला गोंय हेजो जो हें आसा तो देवानूच घेवचो हेका लागून आमी दान दिता की बाबा हे टीसीपी डिपार्टमेंट मेला तांकां पडलेलें ना मात देवाक खबर आसा देव जाणा की ही भूंय कित्याक लागून आसा ही माय कित्याक लागून आसा आनी कित्याक लागून आपणान रचल्या आनी हे कशे अत्याचार करता पळय हे देवाक देव जाणा. सो देव येवन साक्षात येवन हेंकां कसो धडो शिकोवपाक जाय पळय ते दाखयतलो. आनी आमी भटूय आसा आमचो भटाकूय हाडला याद धरा हे बेश्टे जावपाचें ना भाशण घेवन पळय मरे कितें अशें म्हणून गोंय काबार करता अशें हें पळय हांगाच दिवया तेका हांगाच दिवया तेजे नांवान एक सेपरेट मारया पळय पळय हें कितें अशें गोंय सोंपयता अशें आनी कितें करपाचें कितें तरी हांगाच पोचोन रावपाचें सोंपलें लोकांकूय पळोवनी कितें चल्लां गोंयांत तें सोल्युशन कितें आहा पळय सोल्युशन आमी हेजो दिल्लो आसा आमकां कायदे जाय आनी कायदो आसा पळय एक म्हणजे कायदो आसतना हे कायद्याचो पालन करिना एक तें जालें कित्याक आतां तुमी सारकें पळयला हो पुरावो आसा जो ड्राफ्टमॅन ग्रेड 2 आसा दिवकर तेणेन उलोवपाक जाप करिना तो कित्याक जाप करिना हो एक जालो. दुसरो म्हणजे हेका कायदो गरज आसा द गोवा लँड प्रोटेक्शन एंड कन्जर्वेशन बिलाची. आतां हो कायदो आमी ऑलरेडी टेबल केल्लो आमी घातलेलो मात खंयच्याच पॉलिटिकल पार्टीन ह्या सरकारान कोणानूच सपोर्ट करूं ना. आतां कित्याक सपोर्ट करूं ना हे कसले दलाल जाल्या ह्या जाग्यांचे दलाल जाल्या दिल्लीकारांचे दलाल जाल्या सो हेंय कळपाक जाय. सो खंय ना खंय सोल्युशन सगळें हेका आसा
मात सोल्युशन हे दिवपाक सोदना, हे गोंय सोंपोवपाक सोदता. हे दिल्लीकारांक हे भायले लॉबी ज्यो आसा, ह्यो बिल्डर माफिया, हॉटेल माफिया, कसिनो माफिया, हांकां सगळ्यांक हे गोंय निसंडान. म्हटल्यार घ्या तुमी होलसेल रेटीन सद्याक चालू आसा होलसेल डिलिंग. नुस्त्याक जे आतां होलसेल चालू आसा पळय तशें जाला. जायते कोण म्हणटा बाप जे आसा बेटा, पूण हिंगा क्वेश्चन जाला. हेका लागून तुमकां एक्सप्लेन केलें, हें तुमी तेका विचारपाक जाय. हेका लागून तुमकां एक्सप्लेन केलें. ही पळय इतिहास सांगलो तुमकां. आतां इतिहास परतलो, इतिहास यायला परतलो. तो कायदो आसून पासून तो कायद्याची व्हॅल्यू ना. हांगा डीसीबी डिपार्टमेंट घेतला, डिफिकल्ट डिपार्टमेंट. जायना सोड मरे, रेजिग्नेशन दी. तुजे कडेन डिपार्टमेंट सांबाळपाक जायना आनी हेंकां हे ऑफिसरांक सांबाळपाक जायना न्हू. ना सोड मरे, रेजिग्नेशन दी. शाणपण व्हडली व्हडली मरे तुजी. अशें शिकयतलो आपूण, तशें शिकयतलो, धडे शिकयतलो. अरे धडे कोणाक शिकयता? कोणाक शिकयता धडे? पिशे अनपड येयल्या धडे शिकोवपाक आमकां? असेंब्लीन नावां काडटा मरे. आतां काड मरे नावां, ह्या ऑफिसरांची काड मरे नावां. नाच जाता असेंब्लीन बसून. पळय हे इतिहासांत पयले फावट जातले. हांव नको पयलू जाला म्हाका जर याद ना, कोणान केला म्हणून हे पयले फावट जातले. आनी हेजे जबाबदारी हेंची आसा. हे जे डिसरिस्पेक्ट करता पळय ही जबाबदारी घ्या. केन्ना दितले, कितें दितले, काय सांगपाक गरज सांगपाक सोदिना. फक्त कितें सांगलें. अरे कितें सांगलें तुमी आयकोंक ना? प्रेसान आयकोंक ना? कितें सांगलेलें तेणें? कांयच सांगूंक ना. येस ऑर नो पासून म्हणपाक ताका उतर ना. आनी टेप हाडल्या. टेपीन तो रस्तो पासून येयलो पळय तेन्ना पासून कॉल टेपीन रस्तो धाकटो आसा म्हणून. लायव्ह व्हिडिओ रिकॉर्डिंग आसा मरे. रस्त्याच्या हेजेरूच बंद करूया मरे काम. बाकीचें सोडून दी, रस्त्याच्या हेजेरूच तुम्ही बंद करा काम. ह्या एक क्लियरच ना, तेजे डॉक्युमेंट दाखयता. जालें रे, उलयलें. तुम्ही इथून कोर्टान कितें हें करपाची आहा तुमची तयारी आहा? पळय तुम्ही सांगला की सगळें वायलेशन जालां म्हणून. आमची पूर्ण तयारी आसा आनी ती तयारी आमी डिस्क्लोज करपाचें ना, कशें कितें करपाचें आसा तें. पूण एक सांगपाक सोदता, लोकांक कळपाक जाय की हो डिपार्टमेंट कितें करता. कोर्टान वयतकूच मागीर कांयच कोर्टान आमी फुडलो पावल आसा, पूण हो पयलो पावल जो आसा तो टीसीबी डिपार्टमेंटान कशी परमिशनां दिल्या, इनलिगल परमिशनां. अशें हांगाच न्हू कितलेशे कडेन सानंद्र मतदारसंघात गोंयभरान अशें चालू आसा. आनी प्रत्येक वेळा आमकां लोकांक पयशे काडचे पडटा आपणाच्या भोवतांचे 1000, 2000, 3000. कित्याक प्रत्येक हियरिंगाक जो एडवोकेट आसता पयशे घेता, केस फायल करपाक पयशे घेता, ती तेजी प्रोफेशन. पूण आयज आमकां हे म्हणटा वता तुमी कोर्टान, तितले म्हणल्यार ते अर्दे बांदून काडटा, तितले म्हणल्यार ते वयर पावता. आनी आमी थंयच उरले, गोंयकार थंयच उरले, धांवता कोर्टान, चपलां धरयता. हे म्हाजे आतां दुसरे चप्पल 3 म्हयन्यांनी. चपलां चोरून काबार जाता. कित्याक? हेंका लागून, ह्या नालायकांक लागून. हे व्हडले सांगता पळय एडमिनिस्ट्रेशन कसलें रे एडमिनिस्ट्रेशन? सिएमाक विचारता हांव, कसलें एडमिनिस्ट्रेशन? विचार मरे. तेका जो राणो आसा तेका राण्याक विचार फोन मारानी, विश्वजीत राण्याक, की बाबा तुजें चल्लां तरी कितें काय म्हणून. सीएम मरे तूं, चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट, विचार. तुका रायट आसा विचारपाक. कित्याक विचारना? ह्या विश्वजीत राण्याक कित्याक विचारना? विचार मरे. तो बिंदास आसा. आपणाक कोण पळोवपी ना, कोण ना, आपणाक जाय तें करता बिंदास. हांव नको तुका घेता कॉन्फिडन्सान ना घेना तें तुमच्या भितर तुमी पळया. काय मातशें पळय आमी सांगता तुमकां रिक्वेस्ट. आमी आमचे आतां येवपाचें आसा, पिनर येवपाचें आसा, टी येवपाचें आसा. आनी तेच्या पयलू प्लीज त्या समज येवन हांगा आन्सर दिता नाल्यार आमी हें करता. आन्सर गावले आमी गेले, आमकां आनी कांयच नाका. नाल्यार पळय तुमी पळया, तुमी DYSP तुमी पळया, हें जावंक शकता. तुमकां बरें दिसता हें म्हाज्या मतदारसंघात पळय कितले डेप्थ गेला ते. आनी भितूंतल्यान आख्खें उदक देंवता सकयल, आख्ख्यो बांयो सुकल्या आमच्यो 15 झरी आसा कुदका बांबोलीम विलेज पंचायतीन, सगळ्यांकून चड गोंयांत. आनी त्यो आमी राखपाक जाय. थंय हो मोदी हें सांगता, प्रायम मिनिस्टर मोदी सांगता की आमकां झऱ्यो राखपाक जाय, आमकां वॉटर सोर्सीस राखपाक जाय. हे पळय हे दर्या देडे कशें इनलिगल चल्लां. आनी आमी प्रश्न विचारपाचे ना जाल्यार कोणाक विचारपाचे? आमकां लोकांनी निवडून कित्याक दिला? हे पळय दर्या पिड्ड्यार गेलो कशें, कोणाक विचारपाचें? कायदे कोणाक लागून केल्या तर ते? हें कितें हे पळय हिल कटींग चल्लां कितें म्हणजे
आम्ही कायदे कोणाला लावून असता, आम्ही रिप्रेझेंट कोणाक लावून करता. आमचे कडेन हांगा जल्मी आसा, गांवकार आसा, आमचो ट्रायबल सगळे आसा, फूल फौज आसा. आणि तुमकां खबर आसा पळय हा जल्म्यान समज उतर मारले बरं, जल्मी जल्म्यान समज उतर मारले नाल्यार मागीर आनी फाटी सरपाचें ना. हे पळय तेंच्या पळय जे उतर घालता पळय ते आनी फाटी काडपाचें ना मागीर. हेका लागून तुमी तांकां सांगा की सांगपाक जाय जाल्यार आमी हे 15 मिनटां जाली आतां 10 मिनटां उरतली. हे कितें पळय पळय हे पळय कितले डेप हे कितें आनी हे कॉन्क्रीट घालून भितूर अशी परमिशन दिता पळया मरे तुमी अशें जाता. तेका सांगा पिंड घालता म्हणा पिंड दान करता म्हणून सांग नाल्यार हांव आनी हे करपाचो येवपाचोय ना. फुडले मागीर फुडें पळोवया आमी कित्याक म्हणून लोक मागीर आमकां विचारता हे ते व्हडलें कन्स्ट्रक्शन जोडला ते व्हडलें कन्स्ट्रक्शन जोडला. एलिगेशन आमचेर घालता आमी कित्याक आयकोपाचें. तुमकां पळय हांगासल्या लोकलांनी सांगलें की बाबा हांगा उदक ना, सानांद्रे मतदारसंघान आमकां उदक कमी पडटा, आमकां उदक येना म्हणून. हे लोकलांनी सांगलें ऑलरेडी आमकां कनेक्शन बसून ना म्हणून. तेन्ना हे ऑफिसर हांकां मात पडलेलें ना. म्हटल्यार तुमी उदकाक लागून मरा तुमी उदकाक लागून पडलेलें ना, जगपाचें ना मनशान. हे कोण डिसायड करता, हे TCP डिसायड करता. मनीस जगपाचो काय ना हे कोण आयज हांव हे सांगता दोतोर आनी बोतोर कोण डिसायड करना, हे कोण डिसायड करता, TCP डिसायड करता. कित्याक उदक मेळपाचें ना. सिक्किमान जी हालत जाल्या पळय टँकराचेर वयर उडी मारून झगडोन उदक काडटा ती हालत गोंयांत जातली. जाता हे चालू आसा. बार्देसान वचून पळया, बार्देसान सगळ्याक टँकर चलता. तालिगांव वचून पळया सगळ्याक टँकर चलता. आनी तो कुमार जो आसा तो आतां तो खंय गेला हांव नको. आतां पयलू तो हांगा डेप्युटी टावन प्लॅनर अशोक कुमार म्हणून आसलो, तो सँडवीच जाता म्हणून गेले ते फावट. आतां हे सँडवीच जाल्या, आमी सँडवीच जाल्या. अरे सँडवीच कित्याक लावन जाल्या, तुमचे कडेन जायना सोडा, रेजिग्नेशन दिया, सिंपल. जायना आपणा कडेन करपाक नाल्यार वॉलंटरी रिटायरमेंट घ्या. कितें घेत मेळटा तें घ्या आनी वचा. आमी तुमची फाट सोडपाचें ना. आमकां रायट आसा विचारपाक, म्हाका रायट आसा विचारपाक, प्रत्येक नागरिकाक रायट आसा विचारपाक. आमी येवन विचारतले, हेच्या पयलीं सांगून आसतले. मात आतां तुमकां न्हिदपाक दिवपाना. तुमकां ह्या पिंडाचो हे आसा पळय तो फोटो मारून धाडटा दिवकाराकूय. TCP करुया आनी सांत दिवकाराच्या दारान तेजो दान सगळ्यांक हांगाच करुया रे. आनी खंय वयतले तेच्या दारान घरच्यांक पळोवन ना हांगा पळय हांगाच सगळ्यांक करुया. हांगाच करुया. आमकां हांगा हाडयला आमकां आमी हांगाच करुया. सगळे तुमी आपयता आमी क्वेश्चन घेता ना जाल्यार आमी घालता आनी वयता. आमचे कडेन जायना, पाचेर जायना. हे पळय काल वता, कोयर वता, त्या दिसा वता आनी तुमी वता. तुमी काय जाल्यार हांव वता. आमी काय जाता पळय. ते बाबडे पळय काय बरें गोऱ्याल्ले पयले प्रेसाक हे 4 दिसांनी अशें भोंवल्या तेय बाबडे काय ते खंय पावले रे. आपय चल जायना आनी फेरन लवली चलनार ती मुलतानी मिट्टी लाया ती डुप्लिकेट दाग पडटा. एक धर फाटी आचार जेव्हा सगळ्या फोटो सगळे फोटो पयलू आणि हे परमिशन आमची ना रे फायली दान करना ते जाय बाबा. फायली दान करूं हे परमिशन TCP अप्रुवल दिली ती दान करपाची क्लियरन्स पळय टेक्निकल क्लियरन्स टेक्निकल क्लियरन्स RCC आणि त्यांचो RCC कन्सल्टंट त्यांचोच घरचो घरच्या घरात चालवता. शहरीका ती घरच्या घरात करता. परमिशन दिले तितली करूया. चड जालें.
आता 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 आनी एक सांगता आता हो जावन आसा हेल्थ मिनिस्टर विश्वजीत राण्यान परमिशन त्याच्या डिपार्टमेंटान परमिशन दिला नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आणि तितून तो सर्वे नंबर 34/3P ह्या हेल्थ डिपार्टमेंटाक विचारपाक सोदता तुम्ही हेल्थ डिपार्टमेंट ड्रेनेज आसा हें आसा तेजे पळय ड्रेनेज सिस्टम सगळे ड्रेनेज सिस्टम सेप्टीक टँक आनी ते सगळे A to Z हांव ह्या हेल्थ डिपार्टमेंट विचारपाक सोदता बाबा रे पुता तुम्ही तांकां परमिशनां दिल्या पळय तो जे हे करपाक गाडयो क्लीन करपाक हे करपाक ते उदक वयतले खंय रे खंय वयतले आनी उदक वचपाचें सोडून ती उदक हाडटले खंयच्यान उदक हाडटले खंयच्यान तुमी हेल्थ एक्टाच्या अंडर आख्खे गोंय काबार गेले न्हेसयले सोंपयले गोंय आनी आयज तेच इनलिगल म्हणून डेमोलिशन चालू आसा हायकोर्टाच्या ऑर्डरी अंडर डेमोलिशन कितलीशी जाली हेल्थ एक्टा अंडर माय बाप कोण विश्वजीत राणे माय बाप हेल्थ एक्टर तेन्ना हांवें असेंब्लीन बसलेले हेल्थ एक्टाच्या अंडर जे दिला पळय हें रॉंग म्हणून हांगा सगळी इनलिगॅलिटी चालू आसा म्हणून तेन्ना तोंड बंद करूंक रावले सगळे तोंड बंद करूंक रावले आनी आतां सगळे हेल्थ एक्टाच्या अंडर डेमोलिशन इनलिगल दिल्ली आसा ती डेमोलिशन काडटा अजय किती आनी राव रे बाबा गव्हर्नमेंट कितें जालें तेंचे फोन तापताले हय तापले ते आमो सोड बरो मासवी चालू हा बरें हो सारको बोलता अमास चालू आसा कितें रे आमकां वचपाक जाय म्हटल्यार कितें अशें केन्ना जाल्लें रे हिस्ट्रीन केन्ना जाल्लें अशें भायर दवरिता कित्याक रे गजाल कितें रे कसली गजाल आसा आमी कोणाची खावपाचें जाय हेजे पयलीं कितले ऑफिसांनी गेले रे खंय खावंक दिता अशें TCP ऑफिसान येयल्यार आडयता अरे TCP कित्याक म्हणून जाय तर ते आतां रेजोल्युशन स्पेशल रेजोल्युशन घालचें पडलें TCP हें नाकात म्हणून डिपार्टमेंट स्पेशल रेजोल्युशन वी डोंट नीड TCP डिपार्टमेंट बिकॉज इट इज युजलेस आनी ते कांय करपाकूच शकना पयसो टॅक्स पेयराचो पयसो वेस्ट कित्याक तुमी परमिशन इनलिगली दितात तेका कित्याक डिपार्टमेंट जाय दीत रावा डिपार्टमेंटाक कित्याक जाय जेन्ना परमिशन तुमी डायरेक्ट इनलिगली सगळी दिता जाल्यार आनी क्वेश्चन करता तेन्ना मिनिस्टर नाच पावलो असेंब्लीनूय ना हॉलिडे मारता टुराक वयता कोण उरलें
स्टॉप कर फोन वॉर्निंग दी वॉर्निंग आणखी दिली कोणात काय पडलेलं बरं ती मॅडम किती करपाची किती अजय तू रिक्वेस्ट कर माझी रिक्वेस्ट आमदार जायना देड झाले म्हणे कोणी येणार ते देड नाव घेतो मातशें हांगा कितें म्हणटा ते कितें म्हणटा सांगपाक रेडी येवपाक रेडी ना सांगपाक जेयता 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 तो कितें करपाचें कितें आमी करपाचें कितें करपाचें कितें सांग हांवें सांगलेलें हांवें तुमकां हाडलो मनीस ताणें आन्सर दिलो आनी हांव काय कितें आन्सर दिलो ताणें जो कितें तेणें आन्सर कितें आन्सर दिलो येस ऑर नो तरी म्हटलें कितें आन्सर दिलो म्हाका सांग मीच सांगा कितें आन्सर दिलो येस ऑर नो तरी म्हटलें इतलेंच सांग म्हाका हय या ना कौन बनेगा करोडपती हाँ या ना में जवाब दो आनी कितें सांग अरे मिडिया आसा मिडियान रिकॉर्डिंग केला आनी आमी कितें करूं पिंडान करता तर चल या आमी कित्याक लागतले आदीक कित्याक कशी धरता नाव मॅडमने सांगला न्ही मॅडम सांगपाक कोण कित्याक रूल जागे म्हणटा रूल जागे म्हणटा रूल जागे म्हणटा आमदारा हाडपाक शकत ना तुमी वयल्यान चोडोन येता असं वयल्यान चोडोन येता आमदारा धाडिला कितें जालां आमदारा कशें हाडपाक शकता तुमी अरे प्रॉब्लेम कितें आसा प्रॉब्लेम कितें आसा कसलें ऑफिस आहे प्रॉब्लेम कितें आसा हांगा कितें बॉम्ब दवरला भितर कितें दवरला कितें दवरला कितें लागून धाडिल्ली भितर पयशांची बॅगां दवरल्या भितर पैशाची बॅगा दवरल्या भितर कित्याक लागून धाडिना सगळे दिल्लीकारांनी हाडून पैशांची बॅगा दवरल्या कितें प्रॉब्लेम कितें आसा रूल सांगा एकटो कोणी रूल सांगा तुम्ही सगळे डिपार्टमेंट आहा पळय खंयचे डिपार्टमेंट रूल सांगा कित्याक तुम्ही कितें जालें कितें सांगता तो
तुम्ही म्हाका भितर धाडूं शकता आमकां भितर धाडूं शकता आतां हे कितें हे कितें कित्याक लागून प्रॉब्लेम कितें आसा आमी कितें हें करपाक येयल्या रूल सांग सर आमी वयता रूल सांग सिंगल रूल कायदो तुम्ही कांयच सांगिना रूल सांग एक रूल सांग कशें जातलें म्हाका आतां हांवें ह्या गेटी वयरसून येवचो पडलो आमदाराक खंयच्या रुलान आयज तुमी हांगा दुसरो कोण येता हाडयतले दिल्लीकार भितर कशें वयता आमी हे दिल्लीकार फायली घेवन कशें वयता भितर ते कोणाचे आमी हे दिवळ्यान या आनी कांय ना रे कित्याक आमी कित्याक चोर आमी चोर रे चोरून वचपाक वचून आमी चोर आमी हांगा भायर वयता भिडवान वचपाक एकटो करी लागतलो तुका बेश्टे मॅडम ऑर्डर दिल्या तुकडे काय ना पेपर दाखव ऑर्डर तीन धरूया अरे कित्याक चोडवा बरें हांव वयता विचारता एकटोच वयता हा स्टार्टिंग चालेल जाल्यार आमी सगळे आगे वयर चढ म्हणल्यार तू रूल सांग मी वयता तू कितके वाटी सांगले मागीर रूल कायदो सांग गेट बंद केली ती रूल सांग गेट बंद केली कितके डिपार्टमेंट आसा तुमची सगळे एकच रूल सांग आमी वयता हांगच्यान परत येना कोण दाखयला एक रूल सांग आमी सगळी येयला बंद करपाक गेटी कितें नाका जाल्लें प्रत्येक गोष्टी लिमिट असते आता काय खंय हे चलो एक उलयता एक काय कार्यकर्ते गे कितें गोंयकार गे तूं गोंयकार राव रे मातसो राव रे हेलो तू कोण कोता गुड आफ्टरनून एमएलए वीरेश बोलकर बात कर रहा हूँ। अभी क्या हुआ है ना, मैं अभी टीसीपी ऑफिस में जाने वाला था अंदर। मेरे को आपका ऑफिसर है संजीवनी, ओके, मामलेदार जॉइंट 2, वो मेरे को जाने को नहीं दे रही अलॉन्ग विद द पुलिस फोर्स। मेरे को पता करना है कि कौन से रूल के द्वारे आप लोग मेरे को स्टॉप कर रहे इधर। चेक करती हूँ सर क्या हुआ है तो। नहीं, मेरे को पता करना है कि मैं टीसीपी डिपार्टमेंट में मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में क्या क्या इनलीगलिटी चल रहा है, वो पूछने के लिए जा रहा हूँ। मेरे को रिपोर्ट चाहिए उन ऑफिसरों का कि उन्होंने क्या रिपोर्ट किया है। इंस्पेक्शन हुआ था, इंस्पेक्शन का रिपोर्ट चाहिए। लेकिन ये जो आपका जॉइंट मामलेदार 2 है, वो मेरे को इधर अड़क के रखा है, इधर ही रखा है बाहर। क्या करने का? पूरा मेरे पास डॉक्यूमेंटेशन है, मेरे को अंदर जाने को नहीं दे रहे। मेरे को सिर्फ चाहिए कि रूल कौन सा है, कौन से रूल पे। और मैंने आपका फोन लाउड स्पीकर पे डाला है, सबको सुनना है। नहीं, आप मेरे को बोलो कौन सा रूल है, कौन सा रूल है। ये रूल कुछ बदल गया है, विकसित भारत में कुछ रूल बदल गया है, मेरे को बोलो प्लीज। नहीं, मैं बाहर इधर अभी 4 घंटे हो गए, मैं बाहर हूँ। प्लीज 4 घंटे हाँ, विकसित गोंय चालू आसा दिसता। त्या विकसित गोंयान रूल कायदा रोखडेच चेंज जाता। आमदाराक बाय जाता म्हणजे कितें नाका जालें, एकटें वचोंक दिना कोण, आनी कलेक्टर कितें ती
ना 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 पिक्चर बाहेर काय ना लास्ट कोण होत रे एक पर्यंत कालू धावला तो आयजू धावता किती ना बेकार आ किती एमएलए बेकार आ रिप्रेझेंटेटिव्ह तो प्रेशर विशर होईल सगळं जातं हांव लेटर घालता जॉईंट मामलेदारान कसो हाडून दवरलो तेवूय पळयता ती कार्यकर्ती हे हाड मरे सगळें दान कर या आनी कितें आमी वताक मरपाचें ना दोनी राव फोन येवन 2 मिनटां दिले न्हू तेणी कॉल करून काय अरे कितें सांगतले सवाय हाडून उडोवया भेटूच सगळं कोणी आता पळोवया सवाय हाडया फकाट मातशें प्लीज तुमकां आतां मामलेदाराक आमकां भितूर धाडपाक नाका कायदो सांगपाक कोण रेडी ना पुलिसी सांगपाक रेडी ना आनी मामलेदार जॉयंट मामलेदारूय रेडी ना करपाचें कितें आमी भितूर आमकां धाडिना अधिकार आमचो काडून उडयलो असो दिसता कित्याक म्हाजेच सोडून दी एक प्रत्येक नागरिकाक भितर वचपाक अधिकार आसा हाड रे या रे दोरी दोरी पानां घाल दोरी दोरी जग मार भायर कोण आसा दोरी दी पान दोरी तुम्ही कलेक्टरानूय फोन मारूंक ना आमी रावल्ले कलेक्टराच्या फोनाकूय आनी पासियेंस ना वच सारखे खडखडीत आसा वो टीसीपी डिपार्टमेंट वेगवेगळे डिपार्टमेंट टीसीपी नालाय यो कभी जायो ना ना पूरा पूरा ये कोई आना है सेम लाईनिंग 3 दवरून जाय कशी तू दोरी सारखी दोरी आहे माझी बाल भरती आहे दोरी एकीकडे रे एकीकडे दोरी काटता त्याला लागतले म्हणता दोरी आहे रोन दोरी किलोई लाईनिंग दोरी इधर भी अबे इधर टीजी डिपार्टमेंट आणि कोण हात लायतो नाही का ते काय लागतले म्हणतात कोण हात लायत तेका लागतले ते गार्डियन सेक्युरिटी कोणाक घाल नाका दोरी कोण दवरता भाऊ आता आम्ही हांगा पिंडदान करता जे डिपार्टमेंटाचे जे मनीस आसा जेणी जी वायट कर्म केला तेका हे पावन करपाक जातले आणि तेका जे भोगवण लागतली सो आम्ही पिंडदान करता आणि जगा जे राखणदार आसा ते सांबाळटले आणि ते कार्य हांगा करून आम्ही घेतले सो कोण आसा तितल्यांनी जाग्यार येवचे आणि हे कर्म केले तेणी भोगचे इतलेंच सांगता आणि हे कार्य आम्ही हांगा पावन करून सोंपयता चल देव बरोबर सोड उदक सोड दायातीन दवरलो पळय डिपार्टमेंट मेले आहे सारे चपन दोरी उडेल सगळे चालू आणि तुम्ही कोण घालता इधर तीनों 1 रुपयाचा केळे टीसीपी डिपार्टमेंट 1 रुपयाचा केळे 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 1 रुपयाचा केळे
उदक सोड चल आम्ही ऑलरेडी कितें करपाचें आसा तें केल्लें आसा आनी कितें आसा तें देवाचेर सोडलेलें आसा. देव पळोवन घेतलो कितें करपाचें आसा तें. आमी हांगा खूब मनाक हातांतल्यान येयल्ले की टीसीपी डिपार्टमेंटाचे आमकां कितें तरी उत्तर मेळटलें म्हणून. कित्याक काल जो टीसीपीचो अधिकारी आसलो तो फाट दाखोवन गेलो, आयजूय तो फाट दाखोवन गेलो आनी आतां पासून आमी खूब रिक्वेस्ट केली. जो मामलेदार आसा तांकां रिक्वेस्ट केली की बाबा आमकां भितर वचपाक दिवचो, म्हाका सिंगल भितर वचपाक दिवचो, मात ते दिवना. सो आमी हांगा काबार करता. हो जो आमचो प्रोटेस्ट सिंबॉलीक आसा. कित्याक सिंबॉलीक? कित्याक हे डिपार्टमेंट कोणाचें काय आयकना, आपणाक जाय तशें करता. आतां फुडलें कितें आसा तें कायद्यानुसार आमी करतले. थँक्यू. आनी एक सांगता, हो राण्याचो पोर हातीन इतले दोरे बांदून येता पळय. आता ही मोहीम चालू जाल्ली आहा. तुम्ही गोंयकारांक सोपोवपाक येयल्यात, गोंयकारांचे निसंटण करपाक येयल्या पळय. आयच्यान तुजो हो ब्लॅक डे पळय, तुजो काबार जावपाचे दीस तुजे सुरू जाल्ले आहा. जाय तितले दोरे आतां जुगनू बाबा कडेन वच नाल्यार आनी खंयच्या बाबा कडेन वच, मायकलाक घे वच जुगनू बाबा कडेन आनी बांद दोरे. पळोवया तुका दोरे साल्वार करता काय आमचो राखणदार तुका काबार करता तें आमकांय पळोवपाक जाय. गोंयच्या राखणदारांक सगळ्यांक आवाहन करता आमी आयज ह्या जाग्यार रावन. ही पवित्र आरजी आयज सगळ्या राखणदारांक गोंयच्या उलो मारता, जेंका हेंच्यांनी हात घातला दोंगरांचेर, तेंचे जे स्थान आसला ते काबार केला, तेंका सगळ्यांक उलो मारता. ह्या राण्यांक पळोवन घे, ह्या राण्याच्या 70च्या पोराक पळोवन घे आनी हो वर्सा भितर तेका कितें तो तुजो तांडव दाखय म्हणजे दाखय. उजो हो जावपाकूच जाय. राण्याचो पूत